ह्या तुज्या वेळा पासत तुवें आमकां जोण एकल्याक वेंचून काडून ह्या तुज्या ग्रेस स्कुलान आमकां एकठांय केलेल्या पासत जेजू आमी तुका वखणटा आनी हांगा तुज्या उतराच्या शिवार आनी कितेंच परगट जायना. आतांय तूं भावाच्या तोंडानसून उलयलाय तुजें उतर आनी जें उतर आमच्या भितर आसलेलें वायट कित्याक तुजें उतर म्हणटा दोनूय पाटेन पातले तलवारी पासत रोमता आमचें सगळें वायट जें कितें तुज्या राज्यांतलें न्हू तें कातरून उडयताय आनी आतां तेंच उतर जे जिवे दोनूय वाटेन पातले तलवारी तेंच उतराची परगटणी जाता. जेन्ना तुजें उतर परगडटा तेन्ना तुजो आत्मो आनी जिवीत आमच्या भितर येता. कित्याक तुजें उतर म्हणटा तुजें उतर म्हणजे देवाचो आत्मो आनी देवाचें जिवीत आनी तेंच आमी आयकता आनी स्वत मानता आमी उचारता तेन्नाच हें देवाचें खरें जिवीत आमच्या भितर वता आनी तेजो आत्मो. त्या पासत जेजू तुका आमी वखणटा तुज्या ह्या उतरा खातीर जें उतर आमकां जिवीत दिता. त्या पासत आनी आमी पवित्र आत्म्याच्या फुकट्या देण्या पासत तोच एवढा शिकयता आमकां सगळ्यांक म्हणून आमी तुका दिनवासता आनी वखणटा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. जेली सगळीं जेयल्या न्हू सगळीं चड जेवंक ना न्हू म्हाका आफोवची ना न्हू कोण आं आं ब्रदर म्हणटा बिरयानी खाल्ल्या म्हाका आफोवचें ना न्हू. हांव येयली जाल्यार तुमकां कोण हांगा शिकयतलो न्हू आफू नाका धांवडुया न्हू आमी ताका सांगया आमकां रातचीच जेम येवंक जायी न्हू. दिसाची जेम आमकां देवान दिवंक ना पूण आमी गोंयकारांक न्हू मातशें आतां खूब बरी सुडसुडीत जाल्या. पयलीं लोक म्हणटालो सुशेगाद ना आतां बरी सुडसुडीत जाल्या गोंयकारां न्हू. थंय हा ना न्हू आतां सुडसुडीत. गोंयकारां सुडसुडीत न्हू आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे सारकी स्ट्रॉंग. सो आयज आमी कितें शिकतालीं भाव आमकां कितें शिकयतालो सगळो गोत आमी देवाच्या उतराचेर एक भरवासो दवरूंक जाय. आमी संवसारी उतराचेर भरवासो दवरता न्हू संवसारी वस्तूचेर भरवासो ना आमकां संवसारीच्या वस्तूचेर आसता न्हू. डॉक्टराचेर भरवासो ना ती 12 वर्साची वस्तू एक रक्तापात जाल्लेली ती 12 वर्सां तिका कोणाचेर भरवासो आसलो पयलीं आं डॉक्टराचेर न्हू. मागीर कोणाचेर येयलो कितें आयकलोलें तिणी पळोवंक नासलें आयकलोलें जेजू मेलेल्यांतलो जिवन करता कुड्ड्यांक बरें हें सगळें तिणी आयकलें. ताका एक कितें येयलो भरवासो येयलो आपूण जेजू म्हाका बरो करतलो त्या वटाचेर करतलो. आतां आमकां ऑलरेडी करतलो आमकां आतां आं ऑलरेडी आमकां बरें केलां आमकां सगळें करून दवरलां जेजून. ग्रेस म्हणजे कितें कृपा दयाला म्हणजे कितें देवान आमकां सगळें करून दवरलेलें आसा कुर्साचेर तेजेर आमी बावाक दवरता तेन्नाच आमी साल्वार जाता. हय न्हू आमी बावाक दवरता न्हू जेजून कुर्साचेर कितें केलेलें आसा. कितें केलां कुर्सार तेणी आमच्या पासत आं हां मरण पुनर्जीवन जालां कुर्साचेर मरण इतलेंच केलां तेणी कुर्साचेर. आमची पातकां उबारून तेणी आपले कुडीचेर येयली आनी आमी कितें म्हणटा हांव पातखी न्हू हां आमी पातखी नाल्यार जेजू खुर्सार कित्याक मेला तर तो म्हणटा बरयला 1 Peter 2:24 तेणी आमची पातकां खुर्सार आपले कुडीचेर आमची उबारून येयली मागीर आमी पातकी जाली. हां आमी पातकी म्हणटाले जेजू तूं बेश्टोच मेलाय तुवें कितें केलाय म्हाज्या पासत हांव पातकी आनी लायफ एंड डेथ ऑन आवर टंग न्हू
हांव जर पातकी म्हणटा तूं पातकीच उरतले. तूं जर स्वत मानताय जेतून कितें बरयलेलें आसा जाल्यार तूं पातकां विणें नितीवणपणाचें जिवीत. कित्याक पळोवया आमी 1 Peter 2:24 कितें म्हणटा तें आमकां. Amen. Who his own self bare our sin in his own body on the tree, that we be died to sin, should live unto righteousness, by whose steps you were healed. Oh, you going to heal? You have healed, no? Dead to sins. आमी पातकाक मरोंक जाय म्हणून जेजून खुर्सार पातकाक आमी कशी मरतली. पातकाक मरोंक जाय म्हणटा न्हू, डेड टू सिन्स. पातकाक आमी कशी मरतली. आमकां जाता मरोंक पातकाक. पातकाक आमी मरतली स्वत मानून न्हू जें कितें बरयलां तें. म्हाजी पातकां सगळीं खुर्सार घेवन मेलोलो आसा स्वत मानून न्हू. स्वत मानून आमी पातकाक मरतली. आमी कशी मरतली. डेड टू सीन म्हणटात आमी कशी मरतली. स्वत मानून न्हू हांव पातकां विणेची जेजू म्हाजी पातकां घेवन मेलो. स्वत मानता हांव पातकाक मरता. To live, should live unto righteousness. Righteousness म्हणजे कितें. नितीवणपण म्हणजे कितें. सांगा न्हू. रायचियसनेस म्हणजे कितें. कोण नेवी येयला तांकां चान्स दिवया न्हू. कोण नेवी येयला तांकां चान्स दिवया मातसो. रायचियसनेस म्हणजे कितें. रायचियसनेस सांगा न्हू. नितीवणपण म्हणजे कितें. ते पयलीं सांगलेलें अशें आमकां आन्सर. कोणी आयकूंक ना. कोण भाव तूं नको. आनी रायट स्टँडींग बिफोर गॉड. आमकां देवा मुखार उबें रावपाक. नितीवणपण म्हणजे आमकां एक रायट, एक आमकां सोयीक आसा देवा मुखार वचपाक. कित्याक जेजू खुर्सार मेला म्हणून. कित्याक म्हणटा रायट स्टँडींग बिफोर गॉड. देवा मुखार आमकां उबें रावपाक. कित्याक म्हणटा आनी देवा भाशेन जिवीत आमच्या. नेचर ऑफ गॉड. रायचियसनेस म्हणजे नेचर ऑफ गॉड आनी रायट स्टँडींग बिफोर गॉड. देवाचे स्वयं आमकां येता केन्ना आमी स्वत मानता जेजून आमची पातकां खुर्सार घेवन मेला म्हणून. तेन्ना आमकां जेजू वरवीं आमकां नितीवणपण मेळटा. रायचियसनेस मेळटा. स्टँड बिफोर गॉड. नेचर ऑफ गॉड. देवाचें स्वयं आमचेशी येता. समजता. आय एम रायचियसनेस बिकॉज ऑफ माय ओन deeds or because of what Jesus has done. What Jesus has done, no? हांव म्हाजे वस्तुकी नितीवणपण येता म्हाका ना. जेजू वरवीं हांव नितीवणपणाचें जिवीत जियेता. जेजू वरवीं. समजता. समजता न्हू. आतां रायट स्टँडींग बिफोर गॉड म्हणजे कित्याक. कित्याक आमकां देवा कडेन उबें रावपाक रायट मेळ्ळो तर. ओल्ड टेस्टिमेंटान कित्याक सांगता ना. ओल्ड टेस्टिमेंटान आदल्या करारान मनशाक देवा कडेन डायरेक्ट वचपाक जायनासलो. एक याज्ञीक आसतालो मदीं वर्साचे पातकाचे फारीकपण दिवच्याक. सॅक्रिफायस दिवपाक एक मेंढरो आसतालो. मनशान डायरेक्ट वचोन देवा कडेन आपणाचें
पातोक रडोंक जायनासलें वो देवा कडेन भासाभास करूंक जायनासलें ओल्ड टेस्टिमेंटान आनी जो याज्ञीक तो पवित्र आसूंक जाय आसलो जर म्हाज्या पातकाचें फारीकपण दिता न्हू मेंढरो व्हरोन तो पवित्र आसूंक जाय आसलो तोय मरतालो आदी कितले स्ट्रीक आसले पयला जेजू मरच्या पयलीं आमी कितली ब्लेस आशिर्वादीन आमी आसा कित्याक आमी देवाशी फेस टू फेस म्हणजे आमी उलोवंक शकता न्हू देवाशी वचोन आमचें दूख सांगूंक शकता न्हू आमचे पातोक उचारूंक शकता न्हू आमी डायरेक्ट आमकां मदिश्टी जावो जेजू ऑलरेडी मदिश्टी जालो भितर हो एकलो सॅक्रिफायस जालो आमच्या पासत आमच्या पातकाचे वन्स एंड फॉर एवर आपूण सॅक्रिफायस जालो एक मेंढरो जालो न्हू आमच्या पासत न्यू टेस्टिमेंटान जेजू एकलो सॅक्रिफायस दिले आमच्या पासत मनशाच्या पातकाचे फारीकपण जेजू एक मेंढरो जालो ओल्ड टेस्टिमेंटान मेंढऱ्याक दितालो न्हू सॅक्रिफायस करूं मेंढरो पवित्र आसूंक जालो ताका कांय हें आसूंक जायनासलें दाग बीन तसो जेजू पवित्र आसलो जेजून आमचे पातकाचें फारीकपण एकल्यानूच ते मेंढरो कसो त्या खुर्साचेर मेलो तरी आमी आमकां पातकी म्हणटा म्हणिना थोडे रूल आसता थोड्या चर्चीनी रूल आसता पूण आमी ते बदलूं शकना आमी देवाचें उतर फॉलो करता आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय लायफ एंड डेथ ऑन आवर टंग्स हां जाता तितले आमी देवाच्या उतरान स्टेप घालपाक जाय समजता आमी पातका विणे कित्याक जेजू आमच्या पासत मेंढरो जालो त्या खुर्साचेर आमचे पातोक जे ओल्ड टेस्टिमेंटान पातकाचें फारीकपण मेंढरो दितालो तसो जेजू जालो म्हणूच आमी पातका विणे आमी नितीवणपणाचें जिवीत जियेता रायट स्टँडींग बिफोर गॉड नेचर ऑफ गॉड आमकां मेळटा जेन्ना आमी सोत मानता हें उतर कितें बरयलां पळय तेन्ना फक्त सोत मानपाचें काम न्हू आमचें आमकां आनी कितें करूंक जाय हां कितलें सोंपें काम न्हू आमकां सोत मानूंक जाय जें कितें बरयलां तेजेर आनी जिवंक जाय कळटा न्हू मागीर कितें म्हणटा बाय हिज स्टेप्स यू वर हील्ड आमी ऑलरेडी आमकां पेखोणी मेवल्या पेखोणी मेवल्या न्हू आमकां मेळटली केन्ना पेखोणी मेवल्या आमकां न्हू 2024 वर्सा म्हणटा आमी एक्चुअली 2024 वर्सा जेजूचें हे आयजाया प्रवादीन आयजाया 53 बरयलेलें आसा सेम जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या म्हणून कितले करोड कशे वर्सां जालीं न्हू आयजाया ओल्ड टेस्टिमेंटान बरयलेलें आसा आमी बरी जाल्या म्हणून आमकां सोत मानपाक जाय न्हू एकदां आमकां रिपोर्ट दिसता न्हू रिपोर्ट आसा पूण देवाचें उतर कितें सांगता यू ऑलरेडी हील्ड रिपोर्ट तुका दाखयता तूं कितें सोत मानूंक जाय आमकां भावात म्हणजे कितें ते शिकयतालो न्हू हां भावात म्हणजे कितें एक बरवासो आमी आतां ते रक्तपास अस्तोरेन कितें केलें एक बरवासो इमेजिन केलें न्हू हांगा आपूण बरी जाली म्हणून हो बरवासो हे देवाच्या उतराचो बरवासो हांव बरी जाली तुका दिसता रिपोर्ट तुका दिसता सिम्पटम पूण तरी हांगा चेंज करूंक जाय हांव बरी जाली जें कितें तूं उलयताय हां तें तुज्या जिवितान तूं घेतलें न्हू जरी तुका रिपोर्ट दिसता जरी तुका सिम्पटम दिसता पूण देवाचें उतर म्हणटा तूं बरें जालें आनी तूं उचारता म्हणजे तूं कितें जातलें हेळ न्हू हांव बरी जाली म्हणटा जाल्यार हांव कितें जातली बरी जातली न्हू हे फॅक्ट
डॉक्टर रिपोर्ट एक फॅक्ट न्हू दिसता ते थोड्या स्टेपाचे म्हणटा बायबल जे कितें दिसना ते सासना तेकता आतां दिसना कितें कितें वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतर दिसता आतां तूं बरें जालां म्हणून तुका दिसता पूण हांव सत मानता ते कितें सासणांक तेकता जे दिसना ते सासणांक तेकता जे दिसता डॉक्टर रिपोर्ट सगळे दिसता ते थोड्या स्टेपाचे समजता हां आमकां दिसता कितें दुखता म्हाज्या पांयान म्हाका चलोंक जायना दिसता न्हू पूण बायबल कितें सांगता तूं बरें जालें आमचें फक्त न्हू इतलेंच बिलीव करूंक जाय हांव बरी जाली बिलीव म्हणजे अयो स्वत मानता म्हणून जालें काल हांवें तुमकां शिकयलेलें न्हू वॉट इज बिलीव राव पळोवया वॉट इज बिलीव वॉट इज बिलीव कालूच शिकयला न्हू action correspond to the message we receive. Huh? Action correspond to what message we receive. एक कोण न्ही आमी देवाचें उतरचें स्वत मानता एक आयकता आनी आमी स्वत मानता हांवें म्हटलें फाटल्यान पळय कोण येयला फाटल्यान आतां भावान फाटल्यान पळयलें म्हणजे कितें तुवें एक्शन केलें तुवें मॅसेज दी आयकलें ती स्वत मारली आनी एक्शन केलें तशेंच देवाचें उतर जें आमी आयकता आनी तें आमी स्वत मानता ताका कितें म्हणटा स्वत मानता एक्शन कॉरस्पॉन्ड टू द मॅसेज न्हू जें आयकता आनी आमी एक्शन करता आतां सपोज हांव बेडीर आसा आनी म्हाका चलपाक जायना आनी म्हाका कोणी सोरी सांगलें 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायन तूं बरें जालें हांव आयकता ती मॅसेज हांव बरी जालें हांव कितें करता स्टेप घेता उठून चलता ताका म्हणटा स्वत मानप ताका म्हणटा बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड आमी बिलीव म्हणजे कितें म्हणटा भावाच सांगता भावात म्हणजे दिसना त्या वस्तूचे स्वत मानप न्हू दिसना आमकां देवाचें उतर दिश्टी पडना पूण आमी स्वत मानता तो भावात बिलीव म्हणजे आमी ती आयकता आनी एक्शनीन घालता तें बिलीव स्वत मानप डिफरंट आसा आमी स्वत मानपाक जाय देवाचें उतर आयकता तेजें स्वत मानपाक जाय न्हू स्वत मानूंक तयार आसा जे देवाच्या उतराचेर कितें बरयलेलें आसा तें आनी कांय काम ना आमकां तेंच ना म्हणूंक जायना आमी स्वत मानूंक जाय न्हू हां सगळीं ओगीच जाली आन्सर हां आमकां संवसारांत जायते रिपोर्ट येता खूब रिपोर्ट आसा न्हू डॉक्टरा कडेन वयशी आयज एक रिपोर्ट फाल्यां एक रिपोर्ट कंटिन्यू रिपोर्ट सांगता पूण बायबलान एकूच रिपोर्ट आमकां तो चेंज जायना डॉक्टरा भशेन एकूच रिपोर्ट आमकां हां एकूच आसा न्हू सो आमी बरयलेलें 1 Peter 2:24 एकूच जेजूच्या गायनी आमी बरी जाल्या न्हू जाल्यार हुस्को काडूंक जाय आमकां सो आमी पळोवया आयज आमी कितें शिकया ती Matthew 6:25 Matthew 6:25
वाचता कोण? Therefore I say unto you, take no thoughts of your life, what you shall eat or what you shall drink, nor you for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than the raiment? कोंकणीन कितें म्हणटा? देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर कितें खावचें पिवचें वा तुमचे कुडी खातीर कितें न्हेसचें पांगुडचें ते विशयी तुमी हुस्को काडूं नाका. जेवणा परस जीव वट्ट न्हय, न्हेसणा परस कूड वट्टी न्हय. कितें सांगता? आमकां हुस्को काडूं नाका. आमकां हुस्को ना. कितें म्हणटा? कितें खातली, कितें जेयतली, कितें न्हेसतली तेजो तुमी हुस्को काडूं नाका. आमकां कितें सकाळ फुडें आयज कितें करपाचें ब्रेकफास्टाक, आयज जेवणाक कितें जेयतलो तेजो हुस्को न्हू आमकां. ना हुस्को? आमकां येता हुस्को. फाल्यां कितें करया? देव कितें म्हणटा आमकां? कितें खातलो, कितें जेयतलो, कितें न्हेसतलो, पांगुडतलो तेजो तूं हुस्कोच काडूं नाका. जेवणा परस जीव वट्टो न्हू, न्हेसचे परस कूड वट्टी न्हू म्हणटा. फुडें पळोवया कोणी ही शिकवण कोणाक दिली आनी कोणी आयकली. फुडें पळोवया न्हू. वाऱ्या वेल्या सुकण्याचे नदर मारात, ती ओपिना लुयना कोडे बरिना, तरी तुमचो आमचो स्वर्गीचो बाप, तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तेंच्या परस अदीक मोलार दीस न्हय तर? त्या सुकण्या परस आमी मोलादीक न्हू? देवान आपल्या रुपा सारकें आमकां रचूंक ना? देवान आमकां सगळे गरज्यो करून मागीर मनशाक रचूंक ना? काल शिकलेले आमी सगळ्यो गरजो मनशाक जाय तितल्यो मागीर मनशाक रचला. ही शिकवण कोणाक दिली? कोणाक दिली शिकवणी? सुकण्यांक. न्हू, सुकण्यांक दिली ती शिकवण. सुकण्यांक दिली न्हू? सुकण्यांक दिली. सुकण्यांक दिली. सुकणी न्हेसता, ती जेयता खाता. कोणाक शिकवण दिली? मनशाक दिल्या शिकवणी. मनीस जेयता खाता न्हू, सुकणी खाता जेयता तांकां हुस्को आसा, पूण ती पावली कोणी? मनशाक जरी शिकवण दिल्ली कोणी पावली? सुकण्यांनी पावली. ताका लागून देव म्हणटा तांकां नदर मारून पळयात म्हणटा. आमी लवता, होपता, कोडे बोडटा, आमी सगळे करता तरी आमकां न्हू. पूण सुकणी ती ओपिना, ती लुयना न्हू म्हूण कोडेय बरिना, पूण आमचो म्हणटा तुमचो स्वर्गीचो बाप, आमचो स्वर्गीचो बाप ताका पोसता म्हणटा. बरें एग्जाम्पल दिला न्हू. अशी शिकवण कोणी घेवंक जाय आसली? मनशान घेवंक जाय आसली, आमी घेवंक जाय आसली. पूण घेतली कोणी? सुकण्यांनी घेतली ती शिकवण. सुकणो हुस्के काडटा पळयला तांकां, पूण तांकां स्वर्गीचो बाप पोसता न्हू. खंयच्या झाडार बस, तांकां दिसता कितें खाता चल्ली, चुकात घातलां, कोणाचें जावं ते म्हणटा म्हज्या बापायचें तें. कितें सुकात घालन भितर चल, सुकणी येता आनी खावन वयता न्हू. हांवें भोव सुकणी सुकणीली
त्यांचो वांटो कितें आसलो तेंच्यांनी खाल्लो. आमी कित्याक उलोवंक जाय? हां, सर्गीचो बाब न्हू आमचो तांकां दिता. तुमचो सर्गीचो बाब तांकां पोसता म्हणटा. तुमचो आमचो म्हणजे आमी कितें सुखात घातल्यार तो तेजो वांटो तांकां मेळ्ळो न्हू. आमी कित्याक सुकण्यांक गाय सवंक जायो? तेंचें पोट न्हू. आमचो सुर्गीचो बाब तांकां पोसता, आमकां पोसचो ना. तो म्हणटा त्या सुकण्या परस तुमी वोट्टी. त्या सुकण्या परस आमी वोट्टी म्हणजे आमकांय तो सुकण्या बसून हुस्को खाडीनासतना कोडे बसून लुई नासतना पोसूंक तयार ना. ना, आमचो फोकस कितें आना? हांव जेन्ना ओंपतली लुतली तेन्नाच म्हज्या पोटान पडटलें. आमचो मनशाचो फोकस, पूण सुकण्यांचो ना. आनी देवूय आमकां सांगता तुमी लविना ओपिना बसून जाल्यार आपूण तुमकां पोसपाक तयार आसा. देवाचेर आमकां कितें धरूंक जाय? विस्वास. तोच त्या बरयल्ल्या उतराचेर आमकां विस्वास ना. सुकण्यांनी शिकोवन घेतली आनी सुकणी बरी बिंदास भोंवता. केन्नाय तांकां पळोवंक जाय. केन्नाय भायर बसता न्हू, हांव तांकां पळयतां बरी उठ्ठा. तांकां कांय पडलेलें ना संवसारांतलें. दिसलें कितें काडलें ती मोरात बीन म्हणून कांय भियाना. फुड्यान आसतना पासून ती चोच मारता आनी घेवन वयता. वचना, पळोवंक ना, भियाता ती. आमकां भंय, भिरांत ना आमकां. सुकण्यांक भिरांत बसून ना. शिकोवन ही बायबलांची सुकण्यांनूच घेतली, आमकां दिल्ली ती. आमी घेवंक जाय आसली. देव म्हणटा आमकां भिरांती बीन येता. आय एम विथ यू, भियो नाका म्हणटा न्हू. सुकण्यांक म्हणटा तो काय आमकां म्हणटा? शिकोवन कोणी घेतली, भियो नाका. आमी कितें तरी शिकोवया. आमकां देव कितें सांगता तो. आमकां देवान आपल्या सारकी रुचल्या. तो आमकां सांडचो ना असोच. अनाथ कशी सांडची ना, एक उपाशी आमकां सांडचो ना. लॉकडावनान कोण उपाशी आसली? कोणाक जेवण मेळोंक ना? कोडे बोडलेल्यान, लुल्ल्यान कोडे बोडलेल्यान. आं, कांयच बरूंक ना. थोड्यांनी कांयच. थोड्या लोकांनी बरें साक बीन बोल्लेलें. म्हाजी फ्रेंडां सांगतालीं आमी भरपूर बोल्लेलें. आमी कांय ना. पूण आमी उपाशी रावंक ना. बरें बरें खाल्लें आमी लॉकडावनार. घरा न्हू बरें बरें करून खावपाक. भरूंक ना अशें न्हू आसलें. खूब दीस जाले न्हू मार्केटां बंद आसली. सकाळीं चालू जातालें. म्हाजो घोवाचो भाव सकाळीं हांव उठच्या पयलीं सगळो बाजार घेवन येयलो. खबर जाल्लें. पूण आमकां टेंशन नासलें. तो सकाळीं केन्ना गेलो म्हाकाय खबर ना. सकाळीं उठलो आनी बरी पोटली भरून हाडली कितें जाय तितलें. सो देव आमच्या गुरजांनी पावता. पूण आमचो फक्त विस्वास तेचेर आसूंक जाय. जर तेणी आमकां लॉकडावनार पोसला तो आतां पोसचो ना? तोच देव न्हू. हां, कित्याक हुस्को काडटा आमी? तोच देव न्हू. देव तोच न्हू. हेब्रू 13:8 कितें म्हणटा आमकां? काल, आज, सदांच हांवूच तो. काल देवान जर तांकां सगळ्यांक पोसला, आयजूय पोसतलो आमकां. फाल्यांय पोसतलो. फॉरएवर म्हणटा न्हू. आनी खुशे काडून हुस्के काडून आपले आवक आदभर वाडोवन तुमचे भितर कोणा एकल्याक जाता जाय. कितें म्हणटा देव? हो संवसाराचो हुस्को काडून कोणाच्यानूच आपणाचें आयुश्य इयर्स वाडूं शकता, वर्सां वाडूं शकता. हां,
कोणाच्यान तरी वाडू शकता काय म्हणटा एक हात बोट तरी तुमचे आयुष वर्स वाडू शकता तुमी हुस्को काडून ह्या संवसाराचो आं तर कित्याक काडटा काय म्हणटा हुस्को काडीन आमी हुस्को हुस्को काडटा तेन्ना आमी आमचे हात भर आयुष वाडयता म्हणटा आं जायना म्हणटा हुस्को काडून तुमी तुमचे हात भर आयुष वर्सां वाडूं शकना कोण सांगता आमकां देव सांगता आमकां आनी न्हेसणाक विशयी तुमकां दास्ती कित्याक शेतांतल्या फुलांक कशी वाडटा ती चिंतून पळयात ती कोश करिना ती सुटाय करिना कितें म्हणटा न्हेसना विदेशी कपडे घालपाक आयज कितें घालूं फाल्यां रिट्रीटाक वचोंक जाय कितें न्हेसोंक ना म्हणिना न्हेसना उद्देशी कितें काडूंक घालूंक जाय कितें घालूंक कित्याक तुमी हुस्को काडटा शेतांतल्या फुलांक पळयलां शेतान फुलां तरेतरेची नासता शेतान केन्ना केन्ना एक जांबळी कशी दिसतली धवी आसतली खूब तरेतरेची शेतांनी फुलां आसता तांकां पळयल्यार काय म्हणटा ती कश्ट करिना ती सुटाय करिना कांयच करिना पूण तांकां सर्गीचो बाप न्हू तांकां नेटयता सदांच फुलां आमकां न्हेसोंक जाय जाल्यार पासून देवा कडेन आमचें सगळें आसा ताका लागून तो म्हणटा न्हेसते अशें हुस्को कित्याक काडूंक जाय जेन्ना हांव देवाच्या उतराचेर स्वत मानताली न्हू तेन्ना हांव देवाचे जेजूचे उतर आयकलेले आनी त्या जेन्ना हांव गेली तेन्ना पळयता हांव कॉलेजीन न्हू आमचे शॉर्ट ड्रेस सगळे यूथ न्हू ते चालू आसताले पूण जेन्ना म्हाका पळोवटा येयलें न्हू रोमन्स 12:2 म्हणटाले संवसाराच्या नेम कायद्या प्रमाणे चलो नाका तुज्या मनाची नसवणी केल्या देवान तशी तुजी चाल जावनी हें देवाचें उतर म्हाका जेन्ना मेवलें तेन्ना हांव म्हणटाली जेजू म्हाका न्हू आतां लाँग स्कर्टी घालूंक जायो आं एकूच उतर म्हटलेलें हांवें आतां हें सांगता न्हू तो तुमच्या न्हेसणा उद्देशी हुस्को काडूं नाका एकूच उतर म्हटलेलें हांवें थोडी म्हजी गेस्टां आसलीं ती येयली ती म्हणलेले आपणें तुका कितें तरी प्रेजेंट हाडला कितें प्रेजेंट लाँग स्कर्टी हाडल्यो 2 हाय जेजू हांवें म्हटलाच भुरगां म्हटलें म्हाका स्कर्टी घालूंक जाय लाँग इतल्यो लाँग मार्केटान भाजी बसून येताली एक इसली लाँग आसली स्कर्ट अशी भोंवली न्हू भाजेकारां जमणीन आसताले न्हू तेंची भाजी येताली व्हडोन इतल्यो लाँग स्कर्टी आनी ती म्हाका म्हणटाली चोर चोर म्हणून लेखली ती म्हाका वखाताली भेणो ल्हान येयलो म्हणून म्हणजे हांवें सांगलें न्हू म्हाका लाँग स्कर्टी म्हणजे लाँग मेळ्यो सारक्यो मेजरमेंट दिवंक ना न्हू अमकेच जायी लाँग म्हटलेलें अशें म्हाजें न्हू खरें सांगता जितलें हांव देवाच्या उतरान रिकताली म्हाका तें कांय पडलेलें नासलें म्हाका कितें जाय न्हू कपडे कसले कसले कोण ना कोण म्हाज्या लायफान हाडटाले इवन स्लिपर जेन्ना हांवें जेजूक स्वत मारला तेन्ना म्हाका इतलें हांव बायबलान वयताली म्हाका खबरूय नासतालें हांव म्हणटाली म्हाका जाये बऱ्यो हें बीन जायो 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 अशें म्हणटालें पूण कोण ना कोण ते म्हाका हाडून दिताल्यो हांव जेजूक हें उतर हुस्को काडूं नाका न्हू तें उतर म्हाका सारकें लागतालें आनी मागीर लाँग स्कर्टीचो वाज येता न्हू मागीर घालूं सदांच तेंच घालपाक वाज येयना मागीर बरी पॅटर्न येयली कुर्ता घालता सगळीं जाणां ना कुर्ता न्हू चुडीदार घालताली चुडीदार जेजू आतां बरें चुडीदार येयल्या चुडीदार घालपाक जाय म्हाका कोणाचें पयलें आनी म्हाजे फ्रेंड शिवणीक वयताले क्लासीक वयताले कटींग क्लासीक तेणी म्हाका 2 चुडीदार आपणाकूय तसले अशें हाडल्यान शिंवोन दिले सारकें फिटींगाक बी पळय ही कोणाची कामां
जेजूची कामां न्हू सगळीं हां ताका लागून देव म्हणटा आमकां हुस्कोस काडूं नाका कितें न्हेसतले ती कितें कामुरतले ताजो हुस्कोस काडूं नाका वेडिंगाच्या टायमार मागीर तशें खूब आसलें आं शॉर्ट करुया आतां म्हजें वेडिंग आसलें हांवें एका भयणीन न्हू एक सांगलेलें तेंच्यांनी घर बांदलेलें नेवेंच घर आतां नेवेंच घर बांदलां म्हणटकूच तांकां कितें कितें घरान वस्तू जाय आसल्यो न्हू वस्तू जाय न्हू आतां नवें घर बांदलें सोफा फ्रीज सगळें म्हणटा आमी कितें केलें बरोवन काडलें कितें जाय तें आनी रेटी आमी दिल्यो कित्याक आमच्या बापाचें सगळीं शॉपां न्हू स्वर्गाच्या बापाचें शॉपां न्हू आमचें सगळें हे पृथ्वीचेर कितें आहा तितलें बापाचें आनी आमी उलोवन घेवपाक जाय हां तें आमकां देणें आपणें म्हणटा सगळीं रेटी बरयल्ल्यो आनी एक्झॅक्ट मातशें म्हणटा अप एंड डावन जातालें पूण तेच रेटींनी आमकां चडशें घरान सामान मेळ्ळें आतां म्हाजें वेडिंग न्हू म्हाका कितें कितें जाय घरान व्हरपाक आमकां देणें व्हरता न्हू आमी चड व्हरता आमकां आमचें चड सगळें बरयलें रेटी दिल्यो आतां हाडूंक जाय न्हू सगळें इतली ब्लेस हांव सगळीं टीम मेंबरां फोनार फोन हांव कितें दिवंक तुका हांव कितें दिवंक हांव म्हाका सद्याक सगळें आसा कांयच नाका म्हाका थोडी बेजारूय जाताली म्हाजेर सगळें आसा सगळें आसलें न्हू म्हाजे कडेन पूण तें बरयलेलें न्हू हें एक एक हें आयटम सगळें हांवें एकूय वस्त एकटी घेवंक ना इवन म्हाजे पार्टीचो हॉल हांवें पे करूंक ना जेवणाचें बुफे हांवें पे करूंक ना सांगता हे देवाचें काम आमकां दिसता कितें एकदां आमी काम करता न्हू देवाचें आमकां दिश्टी पडना देव कितें म्हणटा आय वील सप्लाय ऑल युअर निड्स न्हू तुज्यो गरजो म्हाका गरज नासतना बेश्टेच पयशे दितलो तो बेश्टेच गरज नासतना वस्तू दितलो म्हाका जेन्ना वेडिंगाच्या टायमार गरज आसल्यो सगळ्यो वस्तू म्हाका सगळ्यो फुकट आनी तेच रेटीन मातशी लेस जाताले मातश्यो सुबेज जाल्या पूण चड अशें डिफरन्स ना जे बरयल्ले तेजेर इवन म्हाका पार्टीक ड्रेस जाय आसलो आनी म्हाका हांव त्या टायमाचेर न्हू चड हांव जाणा आसली देवाचे पयशे म्हाका देवाक हिशोब दिवंक जावो हांव म्हणटालें जेजू म्हाका न्हू अमकेच हितूर हो ड्रेस मेळोंक जाय आनी तो बेस्ट ड्रेस दिसूंक जावो तो सवाय मेळो पूण तो बरो दिसूंक जावो इतलेंच जेजूक म्हटलें आनी शॉपार गेली बरो ड्रेस पार्टीचो म्हज्या लाँग घागरो आनी तेजेर व्हडलें हें वायट आनी पिंक दुपट्टा पिंक हे आनी तो सगळ्यांक हांवें सांगलें न्हू जेजूक सगळ्यांक लायक जावंक जाय म्हणून सगळ्यांक आवडूंक जाय तो ड्रेस आनी म्हाज्या रेटीन म्हाका मेळोंक जाय तेच रेटीन देवान दिलो हांव हुस्को बीन काडूंक ना हाडगा तो ड्रेस हांवें घेतलेलो म्हाका उडास हांवेंनूच घेतला स्लिपर बसून कोणी तरी घेतलेल्यो पॉश स्लिपर सो म्हणजे कितें देव हांव कित्याक सांगूंक सोदता हें देव आमकां म्हणटा हुस्को काडूं नाका तुका कितें जाय तें हांव दितलोच तुका फुडें आमी जाय तें शिकतलीं हेचेर कशें कितें करूंक जाय तें हांव फक्त देवाचेंच काम करताली फर्स्ट राव न्हू खबर आसतली न्हू कोण तरी पयलींच मोगान पडली म्हणून कितें जाता हांव जेजूच्या मोगान पडलेली म्हाका झेम बीन पडनासली रातची हांव खंयच्याय टायमार उठ्ठाली बायबल वाचताली कांय येनासलें म्हाका दिवस पासून येनासलो हांव बेश्टेच आमच्या बापा रोजरी म्हणटाली एक खण एका तेका सगळें म्हणटाली म्हाका बायबल वाचताली हांव फर्स्ट हांव मराठी बायबल यूज केला मराठी शिकलेली हांव तो उठ्ठाली म्हाजी नानी आसली न्हू हांव पयलीं म्हाजें जेन्ना आई आसली म्हजी तेन्ना हांव तिजे कडेन न्हिदताली ती ना जाल्यार म्हाका झेम पडनासली कुशीक म्हणून नानी न्हिदताली म्हजे कुशीक जेन्ना पोटासून येयली
ती भिवंक लागली. कित्याक हांव मदींच उठ्ठाली न्हू, मदींच उठ्ठाली आनी बायबल वाचताली. दिवो पेटोवन मेनवात पेटोवन तांकां डिस्टर्ब जाता म्हणून. म्हाका कितें म्हणजे हांव नोखो इतली खूश हांव. म्हाका ऑन आसलें कितें करता ती, पूण तांकां डिस्टर्ब जातालें. ती म्हणटाली हांव तुजे कडेन न्हिदान हवाय. कळ्ळें कित्याक तें जेजूचें इतलें इतलें मोग. हांव म्हाका कामाक सुद्दां लक्ष लागनासलें. कोणी सांगलें न्हू बरें ना म्हणून, हांव त्या टायमाचेर न्हू देवाचें उतर दिनासली. फक्त म्हाजी टेस्टिमनी शेअर करताली आनी तांकां हांव जे सुवातेर वयता न्हू ते सुवातेर तांकां घेवन वयताली. पोवटा आमी कितले जाणां वयताले जाणा, 25-30 जाणां. देवचार बेजार जातालो, देवचार कोणाकूय यूज करतालो. इतले जाणां व्हरता न्हू ते टिकेटी. एकदां आमी गेली, सदांच टिकेटीचे प्रॉब्लेम आसताले. एक दीस अशें जालें 3 टिकेटी आसल्यो, 4. मदली टिकेटीक तेंच्यांनी जुलय न्हू, हांव केन्नाच न्हू अशें नंबरासन घालिना, 7 जुलय अशें घालिना. हांव जुलय JYLY ते घालता, तशें घालताली आनी हांव तशेंच घालता. पूण ही मदली टिकेट कितें जाली, ऑगस्टाची पडली आनी आमी पळोवंकूच ना. आमची मातशी येयली न्हू दादागिरी न्हू, ही म्हाजी मेरा सीट. ती म्हणटा आपणा सीट. आनी टिकेटीर हें पळयना. तेंचे कडेन झगाडली टिशी येयलो. टिशी म्हणलो ऑगस्टान आनी तुमी जुलयान येयल्यान म्हणून लागलो. पळय टिशी सोडटा 3000 फायन. फायन भरची पडली न्हू आनी तेंचे कडेन सॉरी मारची पडली. मागीर तेंच्यांनी आमकां आतां कितें करतली, तेच्यान बसून येवचें पडलें, पळत वयतली. सो तरी सोडूंक ना, देवचाराची कामां ही तरी व्हरताली. मागीर गोंयान न्हू म्हाज्या खूब ब्लेसिंगां मेळ्ळ्या म्हाका. एक भयण आसली, तिची आवय येयलें तें आनी सगळीं न्हू हांव एक फोन करीत, हांव एक तेंगेर वचोन आफयत येताली. खंयसरूय नायट विजल जावं खंयसरूय. एक काजारी बायल, तिचें शॉप आसलें मार्केटान. तिचो घोव जाल्यार म्हाका चडूच बरो करी, चड बरो करी सारको म्हाका पळयलो म्हणटकूच. कित्याक बरो करी जाणा, ती म्हाका पळयली म्हणटकूच हांव खंय वयता थंयसर ती धांवताली प्रेराक, शॉप सांडूनूच. मागीर घोव मोगान बसचो ना, तिचेर बसतलो काय म्हाजेर. आमी दोगांय न्हू, तिचो फ्रूट म्हाजो बिजनेस आसलो फेक. म्हापसा येताली बाजारान. तो म्हाका पयलोच म्हणटकूच बरोबर तिका हे यो म्हाका पयलोच म्हणटकूच तो घोव घालतालो मार्केटानूच. तशें हांव परत ती तो कितें म्हणटा म्हणून सोडूंक ना, तेजी आवय कितें म्हणटा म्हणून परत तांकां आफोवंक वयताली. असो डबल ब्लेसिंग. आनी आमी अशें करून न्हू रिट्रीटाक मागण्यांक खंय वयता थंय वयताली. खंय रिट्रीट जाता पळय थंय ती येताली. खूब जाणां ग्रूप आजुनूय आहा ती. आतां ती ऑनलायनाचेर प्रीच करता. जें हांवें म्हणजे आमी लॉकडावनान स्टार्ट केलें तें आजुनूय चालू आहा. तें कित्याक पळयतात मॅचें काम न्हू तें. मनशाचें काम जाल्यार रोखडेंच बंद पडटा न्हू. हें आतां लॉकडावनान चालू जाल्लें तें आजुनूय चालू आसा. आनी ती शिकलेली ती घेता क्लास कॉन्फरन्सां ऑनलायन. तेंकां घरा बसून ती म्हणटा आमी कंटिन्यू. तितून भितर अशी प्रॉब्लम जाले पूण ती रोखडीच भायर सोडली. एके आवयचो चेडो मेलो आनी ती अशी डिप्रेशन. एक यंग यूथ न्हू कॉलेजसून चेडो मेलो. ते आवय कितें जातलो तिका हांव सांगतालें 15 दीस जाले तूं बेश्टोच फोन कानाक लाय, कोण येयलो फोन बंद कर. तिका जेन्ना देवाच्या उतरान ती रिगून ती विसरली आपल्या चेड्याचें दूख. कंटिन्यू जालें न्हू, ताका लागून देव म्हणटा कंटिन्यू रावूंक जाय. खूब जाणां म्हणटा आमी जितली कंटिन्यू आमचें बरेंपण आमच्या जिवितान येता.
एकीचो जावूय तोंडाटो चेडवाचो रोखडोच काजार जावन मेलो तिकाय तशेंच केलें ती बरी सेट फ्री जाली कित्याक हे देवाचें उतरच न्हू तुका हे दुकानसून मोग भितर हाडटा हे आवयचें चेडूं हॉस्पिटलान डॉक्टरान सांगलें नो मो ती आवयन शिकलेलें न्हू 1 Peter 2:24 आमी वाचलां तिणे 1.5 वर ते एका पारा कडेन रावली आनी जेजूच्या गायांनी म्हाजें चेडूं बरें जालें मोडचें ना म्हाजें चेडूं ताका अशें हातीक लावन बसून दोतोरान उडयलें सकयल ताचो जावूय रडपाक लागलो पूण तिणी होप सोडूंक ना ती एकूच पारा कडेन लोक सगळो पिशी जाल्यार कितें कितें म्हणटालो पूण आपूण म्हणटा आयकनासलें हांव एकूच म्हणटालें जेजू म्हाजें चेडूं कांयच जावंक ना म्हाज्या चेडवाक कांयच जावंक ना मोडचें ना म्हणलें कांयच जावंक ना तुज्या गायांनी तें बरें जालां तुज्या गायांनी इतलें म्हणटा आपूण म्हणटाली जेन्ना ते चेडवान 1.5 वरान म्हणटा उदीक मागलें उदीक पियालें आनी आपणाक म्हणटा कोणी हात लावन सांगलें तुजें चेडूं हें जाल्यार तुजो भावार्थ वाडटो लोक सगळो हॉस्पिटलान सगळो अजाप जावंक लागलो हां फायटीक आसली ती आनी म्हणटा आपणें इतलें तिणी 1.5 वर म्हटलें न्हू आपणाचें स्टॉपूच जायनासलें जरी आपूण चेडवा कडेन गेलें म्हाजें स्टॉपूच जायना जेजूच्या गायांनी बरें जालें तेंच म्हाका म्हणटा येतालें जायत्यो खूब हांगाच एकली आसली म्हाका खबर ना खूब लोक आसतालो लॉकडावनाचेर पूण कोणी नंबर दिलो तिचो ती घरान तिका चलोंक जायनासलें आनी दोळ्यांनी डॉक्टरान दिसान सांगलेलें ऑपरेशन करतलें जाल्यार भुरगीं भायल्या गांवांन आसलीं आनी शेजाऱ्या हाडून तिका जेवण काम शेजाऱ्या करतालीं आनी ती जेन्ना ऑनलायन देवाचें उतर आयकताली न्हू तिका न्हू दिश्टी पडलें हां आनी ती चलपाक लागली शेजाऱ्याक पळयताली तिचें आनी तूं अशी कशी बरी जाल्यो अशी कशी बरी जाली तूं आपूण देवाचें उतर आयकता तिचे कडेन नंबर मागताले आमकांय म्हणजे आमकांय देवाचें उतर आयकूंक जाय तिची गोवायकी पळोवन न्हू खूब लोक मागीर तीच कनेक्ट करताली हांगा हांव मागीर तांकां सांगतालें तुमीच कनेक्ट करा कोणाक तरी सांगा आनी तुमीच कनेक्ट करा आनी तीच कनेक्ट करताली आनी तीच देवाचें उतर आयकताली कित्याक हे देवाचें काम कशें तरी आमी चालू दवरपाक जाय आमचें शिक्को मारला न्हू हें काम न्हू म्हाजें म्हाका कोणी सांगलें तूं प्रीच कोत्ता हांव जाणा हांव प्रीच करची ना पूण म्हाजें काम न्हू हांव केन्नाच ना म्हणिना कित्याक काम न्हू म्हाजें हें काम न्हू देवान म्हाका दिलां हांवें ना म्हटलें जाल्यार म्हाका आनी एक जाणा जाया हें काम देवान जोण एकल्याक दिलोलें आसा आं तूं जर करिनाय देव तुकाच रावचो ना पवित्र आत्मा एकल्या मनशाक केन्नाच रावोंक ना हांवें JCLMचे टिमीन पळयलां कितले ब्रदर येवन गेले कितले प्रिचर येवन गेले पूण पवित्र आत्मा तांकां रावोंक ना सांगता पवित्र आत्मा तांकांच रावोंक ना गेले प्रीच केले नाच तेंचें नांव पवित्र आत्म्यान दुसऱ्यांक वेचून काडले नवे तो रावना एक तुमकां सांगता तूं जो ना म्हणटाय ताका तो तुका रावचोच ना न्ही तो रोखडो दुसऱ्याक तयार करता तुमच्या लायफांनी पळयलां आसतलें पळोवंक ना तुमच्या लायफान पळोवंक ना कितले देवाचे उतर परगटणार आसले खंय आसा देव तांकां रावला परगटणारा देवान दुसऱ्यांक यूज केलें न्हू एक जाणा सांग जाय हांव जो ना म्हणटा तूं सकयल पडलें हे देवाच्या कामाक आमी सदांच अवेलेबल आसूंक जाय हां देव एकल्याकूच रावना तो आपणाचें काम फुलफूल करतलोच तेजे तो पवित्र आत्म्याक धाडलाच तेणी काम करपाक जे मनशाची जायना पळय ते जर मनीस सांगता हांव म्हाजेशी जायना मागीर कोणाक यूज करता न्हू पवित्र आत्म्याक कितें जायी कूड जायी तो पळयना तूं भुरगो तूं जाणटो ओ तुका हात ना तुका पांय ना पवित्र आत्मा पळयता तो कूड पळयता आनी तो यूज करता तूं ना म्हणटाय सोड फुडें वयता मागीर तो पूण आमी बेजार जावंक जायना
आमी मिस्टेक आमची मानून घेवंक जाय. आमी हय म्हणूंक ना. समजता? हां, खूब प्रिचर्स शिकवण जे पवित्र आत्मा एकल्याकूच रावना. हें हांवें म्हाज्या लायफान पळयलां. पवित्र आत्मा एकल्याकूच रावना. हांव जर ना म्हणटा फाल्यां दुसऱ्याक हांगा उबो करून तो प्रीच करतलो. करतलो न्हू? हांगा आतां कितले प्रवादी येयले आसा? तुमी पळयल्या आसा थोडे. पूण कित्याक आमी कान दिवंक जाय आत्म्याच्या शिकवणेक. हें काम आमचें, हें व्हडवी काय न्हू म्हणटा आमकां. हें काम, हें म्हाजें काम देवाचें उतर परगटपाचें. कशें परगटपाचें, कितें करपाचें आतां तो पवित्र आत्मा जाणा. तूं फक्त उबें राव. तूं फक्त उबें राव म्हणटा तो. हांव शिकयलां, हांवें शिकलां पयलीं, आयकलां पयलीं, शिकून हें केलां. तेजेर तुका आपूण उडास करतलो. तो म्हाका उडास करता. हांव आतां बरोवन हाडलां खंय दिसता तुमकां? पळयता आनी प्रीच करता. हें पवित्र आत्म्याचें काम न्हू? हें पवित्र आत्म्याचें काम. खूब मनीस म्हणटा हो ग्रूप बंद करया, तो ग्रूप बंद करया. तें मनशाचें काम. आमचें प्रवचन एके सुवातेर आसलें, थंय बंद केलें. बंद जालें, दुसरे कडेन चालू जालें न्हू? कित्याक? हें मनशाचें काम न्हू. एकदां खूब जालें एके मिनिस्ट्रीक लागून झगडीं जातालीं. बंद करपाक, हें करपाक, तें करपाक. हांवें ताका एकूच जाप सांगलेली, तुमी चिंतात हें मनशाचें काम? हें मनशाचें काम न्हू, हें पवित्र आत्म्याचें काम. जाणा जायात. बंद करूं नाका म्हूण सांगलेलें. आयकूंक ना. तें समजलें मनशाचें काम म्हणून. हें सगळ्याक पवित्र आत्म्याचें काम JCL मिनिस्ट्री आनीक वाडली. एके सुवातेर आसली थंयसून. कित्याक? हें मनशाचें काम. हें पवित्र आत्म्याचें काम म्हणून तें वाडत वयता. आमी समजता मनीस हें मनशाचें काम म्हणून मनशाक आमी सतयता. कांय फायदो ना मनशाक सतोवन. मनीस कांयच करिना. मनीस कितें तरी करता? मनीस करिना कांय. भितर आसलेलो पवित्र आत्मा करता सगळें हें. ताका आमी कांयच करूं शकना. पूण मनीस समजता कितें? मनशाक तर आमी मारलो, मनशाक जेलीन घातलो, मनशाक आनी कितें केलो जाल्यार आमी हें बंद जातलें काम. बंद जातलें हें काम. कितें स्टार्ट जालां तें जेजूचें काम? बंद जावचें ना. कितलेंय कर, तूं मनशाक भितर घाल, कितले दुसरे प्रवादी उत्पन्न जातले. आतां शीस आसलें, शीस मेलें, तेज्या उपरांत जालें कबार जालें, प्रवचन कबार जालां, आनीक आनीक व्हडलें न्हू. ताका लागून आमी चोत्राईन रावंक जाय. हें पवित्र आत्म्याचें काम. मनशाचें काम न्हू हें. एका मनशाचें काम न्हू हें. कळ्ळें? कित्याक कळटा हें पवित्र आत्म्याचें काम? आतां हे सुवातेर मागणें आनी खंय मागणें आसा चालू ना? कोण शिकयता हो पवित्र आत्मा? मनीस जाल्यार एके सुवातेर उरचलो आसलो. मनीस जाल्यार एके सुवातेर आसचो नासलो. जेजू संवसारान आसलो तेन्ना एके सुवातेर आसतालो न्हू. जर खुंजनागेर आसलो जाल्यार आमगेर येवचो ना. तिंगेर आहा न्हू तो. हो पवित्र आत्मा तिंगेर आसून आमगेरूय येतलो, तुमगेरूय येतलो, सगळ्या संवसाराक. ताका लागून हें पवित्र आत्म्याचें काम, मनशाचें काम न्हू. ताका लागून आमी जाता जाल्यार कोणायकूय बंद करूंक वयच्यो न्हू. आमी आमचे श्राप येतले. कोणीय प्रीच करूं तांकां आमी धांवडच्यो न्हू. जर बायबलांचें शिकयता जाल्यार मातशें आयकचें. धांवडूंक जायना. कित्याक देवाचें उतर न्हू तें. आमी मातशी सिरियस जावया देवाच्या कामान. जोणेकली जाणा जाया पवित्र आत्मा कोणाकूच रावना. खंयच्याच स्पेशल मनशाक रावना. समजता न्हू? तुका रावचो ना, म्हाका रावचो ना. म्हाका रावचो ना. जर हांव म्हणीत ना फाल्यां कोण तरी हांगा परगट करतलो ना. तशें देवाचें काम हें कशेंच एका मनशाक लागून भोंवन उरचें ना.
आमी भिवोंकूय जायना. भिवंक जाय आमी वायट करता कितें? हां, आमी एके सुवातेर हांव प्रीच करताली म्हणजे पवित्र आत्मा. सडनली प्रीच करतानाच पुलीस येयले. हांवें पळयलें हां सायडीक, म्हाका दिसलें पूण तुमचो म्हणजे लोकांचो सगळो फोकस म्हाजेर आसलो न्हू. हांव कशी बंद करतली? हांवें चालूच दवरलें. तो भाव आसतालो वाचीत रावलो, हांव एक्सप्लेन करपाक लावली. तो पळयता म्हाका. आतां जर हांव भियाली जाल्यार सगळीं भियातली आसली न्हू. हांवें मायक म्हाजो दवरूंक ना, हांव प्रीच करीत रावली. हांवें पळयलें तांकां. मागीर ती भयण उठली आनी ती गेली. हांव प्रीच करीत रावलें. हेच्यात म्हाका स्टॉप कर म्हणून सांगूंक ना. तूं आसलो भाव दिसा? ना न्हू, तूं ना, तूं आसलो. सो हांव विचार हांव प्रीच करपाक स्टॉप जाल्या. मागीर ते कोण भिवंक लागले. एक भितर आसले ते भियाले. ते म्हणले म्हाका मातशें बंद राव आं. पुलिसान सांगूंक ना. तेणी न्हू इतलें शिकोवंक ना. तें भयण ती शिकोवंक ना. जी कोण सुवात दिल्या देवाचें उतर परगट करपाक ती भयण शिकोवंक ना. तिणी उठले, पेपर तिणी करून हाडलेले. तिका खबर आसलें म्हणटा आपणाक. पेपर काडले दाखयले. रावले गेले. आमचें प्रवचन चालू जालें. कित्याक आमी भिवंक ना? हें काम मनशाचेंच न्हू, पवित्र आत्म्याचें. आनी आमी कितें करता तें वायट करिना न्हू. सभा मजार करता न्हू आमी. कोणाक सोरो पियेता, कोणाचो खून करता, कोणाक बॅप्टिजम कन्वर्ट करता. आमी जें कितें शिकलां, जें कितें आमच्या जिवितांत घातलां, जें बरेंपण म्हाका मेवलां तेंच आमी परगट्टा न्हू. ना कितें परगट्टा आमी? कितें भायलें परगट्टा? आमचें कितें परगट्टा? तुमकां वायट शिकयता? सो भिरांत आसूंक जाय आसलें न्हू. हांगा वायट करता तांकां भिरांत ना. पार्ट्यो लायट नायट पार्ट्यो झगडी झुजां तांकां भंय आहा, ते भियाता. आमकां कसलो भिरांत? ही बरी खबर आमी परगट्टा. आमकां म्हणटा बायबल सांगता हो कुडीचो जीव काडटा ताका भियों नाका. आत्म्याचो जीव काडटा ताका भिया. आत्म्याचो जीव कोणाक काडूंक जाता? मनशाक जाता? सो देवाक भिया म्हणटा. ते भयणी भाशेन न्हू आमचे कडेन डॉक्युमेंट आसा. सडनली कोण येयलो जाल्यार सडनली एक दुयेंस म्हणून सांगलें जाल्यार आमचे कडेन डॉक्युमेंट आसा न्हू. आमकां बरयल्लें काडून दाखोवंक जायना? हां, तो बरयल्लें काडिना फुडें तो रोखडोच गेलो. आमचे कडेन आसा न्हू बरयल्लें 1 Peter 2:24. तो तसोच देंवचार पळयतलो पूण आमी दाखयना न्हू ताका. कळटा? सडनली कशें जाता आमच्या जिवितांत आनी आमी तयार आसूंक जायी. स्क्रिप्चर घेवन ती भयण तयार आसली. शिकोवंक ना बसून जाल्यार तिणी कोणाक व्हरोन नो ऑब्जेक्शन प्रिचींग करपाक ती बरोवन घेवन येयली. आमी शिकलेली बसून करची ना खंय दिसता म्हाका. आं, करतली शिकलेली बसून? ती म्हणटा आपूण शिकोवंक ना खरें म्हणटा. कोण शिकलेलो आहा ताका घेतलें आनी म्हणटा आपणाक खबर आसली म्हणटा. म्हणजे तेंच्या भितर डावटूय आसलो. एकदां न्हू दुबाव आसलो. उलयली उतरां न्हू घडोवन येताच. तेंच्यांनी उलयल्ली खंय उतरां ती. मागीर तें कळ्ळें न्हू. ती भिरांत आमच्या भितर भिरांत आसा न्हू ती घडटात. आं हां, कळटा न्हू. आमकां देव म्हणटा कसलोच हुस्को काडूना कितें न्हेसतले. एग्जाम्पल म्हाजें पयलां न्हू 2 वर्सां पयलीं म्हाका न्हू चडश्यो हांव कॉटनूच साडयो न्हेसता. कॉटन. हांवें म्हटलें म्हाका आयज कितें म्हाका कॉटन साडयो जाय आसल्यो. बेश्टेच म्हटलें आं. तशें म्हाज्या खूब ड्रेसाच्यो एग्जाम्पल आहा. पळय जाल्यार म्हाका भयणीन कॉटन साडयो दिल्यो. हांवें हाडूंक ना. म्हणजे हांव
हे कित्याक सांगता हुस्को काडू नाका म्हणटा न्हू देव आमकां हुस्को कित्याक कितें न्हेसतलें तेजो चड न्हू कितें जेयतलें तेजो हुस्को न्हू जेवण बसून कितें खातलें आमकां हुस्को आमी देवाचें काम करता न्हू कोणागेर वचा कोण नाल्ल दिता कोण नुस्तें दिता आमी मागना आमी सांगिना आमकां जाय म्हणून खरें सांगता कोणागेर बॅग भरून परत येता घरा घेवन तर गेली बॅग भरून पूण तेंची डबल बॅग भरून परत येता लोक म्हणटा पणस खावंकूच ना आमी बायबल क्लासीक दिवंक वयता न्हू ती पणस एक एक पणस मेळटालो आमी लोक म्हणटा आमकां पणसूच मेळोंक ना न्हू पूण आमकां पणस आमे बेश्टेच ताका लागून देव म्हणटा कितें खातली पासून ताजो हुस्को काडूं नाका पूण आमकां संवय न्हू हुस्को काडपाचें तर हांव तुमकां सांगता सोलोमोन लेगून सगळे आपल्या दरबाजान दबाच्यान तांतलें एका सारको न्हेसोना तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयता त्या शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सार देव न्हेसयता जाल्यार त्या व्हड कितलो अदीक तुमकां तो न्हेसयचो ना हलक्या भावार्थाच्या मनशा कितें म्हणटा सोलोमोन कोण राजा तेणे कितें मागलें गिरेस्त मारली संवसाराची तेणी जानवाय मागली हे पोटजेक आपूण कसो चलयतलो देवाच्या उतरां ती जानवाय मागली तेणी देवान ताका ते जानवाये बद्दल जायते दिले तो म्हणटा न्हेसतालो एकाच सारके न्हेसोन तो न्हेसनासलो कोण सोलोमोन राजा तेणी मागोंक नासले ड्रेस आपणाक तेणी ड्रेस जाय आपणाक बरें बरें म्हणून मागोंक नासले तेणी फक्त जानवाय मागलेली देव म्हणटा तो एकेच भाशेचे न्हेसोन तो न्हेसनासलो एकूच घालिनासलो तरी तरेची न्हेसणां घालतालो जशें म्हणटा शेतान तोंड पयलो शेतान कोण वयताली आतां वच तोंड आसलें शेतान ते उज्यान उडयता न्हू तरी ताका तोंडाक न्हेटयता न्हू देव ते आयज फाल्यां ना तशें आमी आयज फाल्यां ना तरी आमकां हुस्को न्हू फुडें कितें म्हणटा ना 31 म्हणटकूच तुमी कितें खातलय कितें पियतलय कितें न्हेसतलय अशें म्हूण तुमी हुस्कोच काडूं नाका देव म्हणटा हुस्कोच काडूं नाका म्हणटा आमकां इंग्लिशीन म्हणटा डू नॉट वरी कित्याक सांगता आमकां तो हुस्को काडूं नाका म्हणून हुस्को एक देंवचाराचें व्हडल्यांतलें व्हडलें हत्यार आमकां तेज्या भितर ओडून व्हरपाक जाणा हुस्को एक कितें करता आमकां हुस्को कितें करता आमकां जाणा देंवचारा कडेन ओडून व्हरता हे देंवचाराचें व्हडल्यांतलें व्हडलें हत्यार तो आमकां आपणाची ओडून व्हरता हुस्को आतां भावान एक सुकणें हाडलें आनी पिंजऱ्यान घातली सो दोनी कोण जालो तूं जालो न्हू भावाक सांगता तूं जालो न्हू दोनी आनी तूं आतां रिट्रीटाक गेलो ताका जेवण कोण दितलो देव दितलो तुका घरान येवन तुवेंच मरे ताका झेलीन घातला हाडून हितून पिंजऱ्यान घातला देव कसो दितलो ताका देव दिवं शकता तूं घरान ना आतां आनी तें सुकणें तुवें पिंजऱ्यान घालून दवरलाय ताका पोसतलो कोण जेवण कोण दितलो ताजो दोनी कोण जाल्लो तूं न्हू मागीर तुवेंच ताका दिवंक जाय न्हू देव कसो तुज्या घरान येवन दितलो वाऱ्या वयल्या सुकण्यांक देव पोसता न्हू ताकाच जर हांवें हाडून एका पिंजऱ्यान घातलें
आनी हांव हांगा रिटेटाक उरलां तें सुकणें मरतलें ताका जेवण कोण दितलो हांव धनी जालें त्या सुकण्याची हां जेन्ना आमी हुस्को काडटा तेन्ना आमी देंवचाराच्या जेलीन पडटा धनी कोण जालो आमचो हुस्को काडलो म्हणटकू जेलीन पडलें न्हू तूं तुजें जेवण कोण दितलो देव दिता तुका कितें न्हेसतालें कितें खावंक जाय जेवंक जाय देव दितलो तूं ऑलरेडी त्या जेलीन त्या पिंजऱ्यान देंवचाराच्या पडलेलें आसा जशें सुकणें हांवें पोसलें म्हणटकू म्हाकाच पोसूंक जाय न्हू तें सुकण्याक हांवेंच जेवण दिवंक जाय न्हू पिंजऱ्यान घातलां म्हणटकू तशेंच जेन्ना हांव हुस्को काडटां तेन्ना हांव देंवचाराच्या पिंजऱ्यान पडटा आनी देंवचार म्हजो धोदी जाता तो कितें दिता तें म्हाका खावंक जाय तो म्हाका सांगता रिपोर्ट हो तुजो हो तुका रिपोर्ट जाला हें तुजें दुयेंस हांवें तें मानून घेवंक जाय कित्याक म्हाजो धनी कोण आं देव धनी ना कित्याक हांवें हुस्को देव म्हणटा म्हाका हुस्को काडूं नाका हांवें सगळो हुस्को काडून हांव ह्या देंवचाराच्या पिंजऱ्यान पडलेली आसा म्हाजो धनी कोण जालो देंवचार जालो न्हू सो हुस्को जावं तुमकां न्ही देव म्हणटा हुस्को कळ्ळें हुस्को काडटकू आमचें कितें जाता हालत ती कळटा ताका लागून देव म्हणटा हुस्को काडून म्हाका दी तुजो भार म्हाका दी हांव तुजी काळजी करता म्हणटा म्हाका तुजो मोग आसा म्हणटा हुस्को बरो आं जावं हुस्को देवान आमकां सगळें दिलेलें अशें आमकां हुस्को काडपाची गरज ना कित्याक आमकां कितें गरजो जायो न्हू मनशाक त्यो तयार करून देवान मनशाक तयार केला मागीर तयार केला ताका लागून देव आमकां सांगता हुस्को काडूं नाका गो हुस्को काडूं नाका कित्याक तुमी हुस्को काडल्यार एका पिंजऱ्यान पडटा आनी देवचार धनी जाता जावं आमकां कोण जावं धनी जाल्लो देव जालो जाल्यार देव म्हणटा हुस्को काडूं नाका कसलोच हुस्को काडूं नाका जाय कोणाक जेलीन देंवचाराचे पडलेले नाल्यार हुस्को काडा आनी देवाक मागीर आमी ब्लेम करता न्हू खंय रे पावलय तूं म्हाका सोडलो हां देव म्हणटा हांव तुका केन्ना सोडचो ना आनी सांडचो ना देव आसा तुज्या पिंजऱ्याच्या समोर पूण तूं देंवचाराचें आयकलां आनी पिंजऱ्यान पडलाय न्हू देव तुका कितें करतलो देव तुज्या फाटल्यान आसा तूं फुडें फुडें हुस्को काडून देंवचारा वांगडा चलताय समजता हुस्को काडलो म्हणटकूच आमी कशी सुकण्या भाशेन एका पिंजऱ्यान पडटा हां कितें आमी त्या पिंजऱ्यान पडटा हुस्को काडलो म्हणटकूच ताका लागून देव म्हणटा हुस्को काडूं नाका हां कित्याक सांगता ना हांव तुमकां हांव तुमची काळजी आसा म्हणून तुमकां सांगता हुस्कोच काडूं नाका 1 Peter 5:7 अदू वाचताले न्हू आमी हां कास्ट युअर बर्डन unto Jesus for he cares for you ताका म्हाजी काळजी आसा म्हणून तो सांगता तुजो हुस्को म्हाका दी ते जेलीन पडो नाका देवचाराचे हुस्को जावो गो हां कितें जाता पयलें आमकां हुस्को काडल्यार हां देव आसा देवाचेर सोडपाक जाय सगळें देव आसा वांगडा आमच्या तो देव म्हणटा तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना हुस्को काडीच देवचाराचे सगळे प्रोडक्ट आमच्या फाटल्यान येतले बिरान राग दुयेंसां हां निंदुकाय झेम पडना सगळें तेजे प्रोडक्ट्स हे देवचाराचे सगळ्यो कजन तेजे भयणी भाव सगळे आमच्या फाटल्यान येतले जेन्ना आमी ते झेलून पडटली तेन्ना हां पळोवंक ना संवसारान लोक हुस्को काडून कशे दुयेंसाची नांवांनी बोल्लेलो आसा पळोवंक ना आमी आसली तशीच ना जेजू आमच्या जिवितान येवच्या पयलीं हांव म्हाजेच सांगता हांव हुस्को म्हाजें कितें जातलें दोतोरान म्हाका सांगलां
जॉइन दीस रोखतान आसा किंवा ना मोरास सर हुस्को कितें जातालो म्हाजो फुडो मागीर तो सगळे प्रोडक्ट्स घेवन येयलो पांय फोडूंक हाडां फोडूंक झेम ना झेम चड जोर हे कोणाचे प्रोडक्ट्स हे कोणाचे भयणी देवचाराच्यो सगळ्यो वांगडाच घेवन येतालो मागीर एकूच तूं हुस्को काड आनी पळय जायना हा हुस्को काडून ही देवचार आमकां सारको गुलाम करता मागीर आपणाच्या दुयेंसान हा एक भयण आसली तिका जेन्ना डॉक्टरान सांगलें हांगा गुट येयल्या डॉक्टरान सांगलें तिका 5,000 जाय तिका आपणाच्या चेड्याचो हुस्को हुस्क्यान बोल्ली कितें जातलें म्हाजें कोणाक सांगिना टीम मेंबर आसलें आमकां कोणाक सांगिनासतना चॅस काडली कोणाच्या हितून पडली जेलीन कितले प्रोडक्ट्स तिच्या फाटल्यान किमो घे रेडिएशन घे सगळें रेडिएशन बीन फोडटा म्हणटा पांय रडटा म्हणटाली दोतोरागेर वयता पूण जेजू कडेन बरी जातकूय येता जेजू कडेन कोण येता बरी जाल्ली येता काय बरी ना ती वैजाक कोणाची गरज पिडेस्ताक एका वैजाची गरज तशीच आमकां जेजूची एका पातक्याक चोरवंडाराची गरज चोरवंडार कोण जेजू आमकां जरी बरी ना आमी जेजूची वचपाची गरज तो आमचो पेखोंडार ना तो पेखयता ताणें बरयलां आपल्या गायांनी तुमी बरी जाल्या ताका आमी कोणाची वचोंक जाय शिकोवंक जाय जाल्यार हां ना म्हणपाक लागली आनी हांव तिका त्या टायमाचेर हांव भायल्या गांवांत आसली हांव तिका कोणाक फोन करनासलें पूण तिका फोन करी घरा येवन हांव तिच्या वांगडा अर्दे वर बसून मोबायलाचेर जेजूच्या गायांनी बरी जाली म्हणटाली एक वर बसून घरा आसतालें हांव पूण तिचें मायंडसेट अशें जालें ती इतलो तिका हुस्को ह्या संवसाराचो हुस्क्यान सारकी देवचाराच्या जेलीन पडलेली आनी तो कितें सांगता तितलेंय करताली हागे 20 वर्सांचे पयलीं तूं 20 वर्सां दुयेंसान आसलोय 20 वर्सां ती दुयेंसान लोळटाली तरेतरेची दुयेंसां थोडे गाडी येवन तिका मारूंक सुद्दां ना तिच्या आंगाचेर पूण कोणी तिका सुटका दिवंक ना पूण जेन्ना ती जेजू कडेन येयली तेन्ना तिका भावान सांगलें ब्रदर जॉन्सन प्रीच करतालो भयणी ती सगळी आलताली नाचताली बीन सगळी वखताली तूं देवाचें उतर कितें सांगता तें आयकताय जाल्यार फुडल्या म्हयन्यान येवन तूं टेस्टिमनी दितलें बरी जाली म्हणून भाऊ मी चांगली जाली मराठी उलयतालो ती घरा वचून ते वायट बूक वाच सांगलो तिका वायट बूक वाचतना तिका झेम येतालो तोहेच वाच उठान तोहेच वाच एका म्हयन्यान तिणी वकारान सगळी ती पिडा तिची 20 वर्साची एका म्हयन्यान ती खरेंच तिणी गोवाय दिली पूण आमकां टेस्ट येता न्हू टेस्ट येयना परिक्षेन आतां आमकां स्कुलान टेस्ट येयना कितें शिकला तेजेर येता टेस्टी हां कितें शिकला तेजेर टेस्ट येता न्हू आमकां तशेंच देवाच्या राज्यान आमी कितें शिकलां तेजेरूच आमकां परिक्षा येता तिका परिक्षा येयली आतां परिक्षेक आमी झगडोंक जाय आसलें जेजू तुवें म्हाका 20 वर्साच्या दुयेंसानसून सोडयलाय तोच देव म्हाका आतां सोडयता म्हणूंक ना झगडोंक जायनासलें आमी झगडोन घेवंक जाय सगळें आमचें हिलींग किंगडम ऑफ गॉड टेक बाय फोर्स जॉन बॅप्टिस्टाच्या टायमाचेर पासून झगडी करून हे आमचे किंगडम डॉम देवाच्या उतराचेर झगडी म्हणजे संवसाराचेर न्हू देवाच्या उतराचेर झूज माड म्हणटा जेम्स 4:7 म्हणटा हां देवचा तुजे शिशिल्लो पळोवन वेतलो हां देवाच्या उतराचेर झूज माड देवाचें उतर उलोवया देवचा तेन्नाच तुजे कडेन दुयेंस पिडा पयस जातली तोंड उगडून तर आमी कांय उलयना जाल्यार आमकां कांयच मेळचें ना हॅलो कळटा तोंड उगडून घेवंक जाय आमकां न्हू देवानूय तोंड उगडूंक ना जेजूनय मोन्यांनी मिलाग्री गेल्यो फू केले
ना, जेजून उलयले, रिसीव सायट, हात वयर काड, उठ आनी चल. हा, भायर सर सयताना, जेजून उलोवन घेवंक ना. आमी उलोवन घेवपाक जाय सगळे आमच्या जिवितांत. कितें जाय तें आमकां. हे रेडीमेड किंगडम ऑफ गॉड रेडीमेड कांय मेळना. उलोवनूच घेवपाक जाय. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. कित्याक उलोवन घेवंक जाय आमकां? हे प्रितीम आमकां एक देणें दिलेलें आसा देवान. देणें, स्वर्ग देवाचो. 100 Psalms 115:16. पळोवया ब्रदर्स. Psalms 115:16, verse 16. The even the heavens are the Lord's, but the earth has He given to the children of men. कितें? स्वर्ग स्वर्गीच्या बापाचे. आनी इप्रितीम मनशाक एक देणें दिलेलें आसा. देणें दिलेलें आसा आमकां. हेचेर आमकां राज कर म्हणटा. जेनेसीस 1:28 म्हणटा न्हू, ह्या सगळ्या हेजेर तूं राज कर, रूल कर, डॉमिनेट कर, दोनीपण चलय. कोणाक सांगता? मनशाक. ताका लागून आमी उलोवन डॉमिनेट करूंक जाय. कशें रूल करतले? मोन्यांनी रूल करतले? हां, एडवोकेट कशें झगडटा? उलोवन झगडटा काय मोन्यांनी झगडटा? कशें दोनीपण चलयता ते? हां, दोतोर बसून दोनीपण उलोवनूच सांगता आमकां. हां, उलोवंक जाय न्हू. सगळे मनीस उलोवनूच दोनीपण करता. हे प्रिथिवीचेर फक्त आमी दोनीपण उलोवन करपाक जाय. पूण कितें उलोवंक जाय? हें देवाचें उतर उलोवंक जाय. जें तूं कितें उलयता तेजो परिणाम तूं मानून घेवंक जाय. हें म्हाज्या जिवितांत कित्याक घडलां तें. जें कितें हांवें उलयलां तेंच म्हाज्या जिवितांत घडलां आतां. हां, भोगूंक पळयतलें तें मानून घेवंक जाय आमी. ताका लागून आमी उलयतना पासून चिंतून उलोवंक जाय हांव कितें उलयतां काय म्हणून. आमी हुस्को काडून जेलीन बसून पडली जाल्यार आमी सेन्सान येवंक जाय. आमी सोयरानान येवंक जाय. सोयरानान ह्यो हुस्को काडून हांव देवचाराचें आयकतां ना, हांव देवाशी म्हज्या वयतली परती. देव आमचो रावता. केन्ना म्हाजे भुरगे येतले परत ह्या सगळ्या गुलामपणान देवचाराच्या जियेताले तितूनसून. आनी एकदां तांकां आमचे फॅमिलीन कोणी जर गुलामपणान पडला तांकां भायर सरोंक जायना. तेन्ना आमी जण एकली मजेस्ती जावंक जाय न्हू. हां, एक सोरो पियेता. तो कित्याक पियेता? तो कोणाचो? देवचाराचो गुलाम जाला. तो देवचाराच्या पिंजऱ्यान पडलेला. ताका आतां कोणी सोडूंक जावो? एक भयणीन म्हाका असोच फोन केलो आनी म्हाजें प्रिचींग हेचेरूच आसलें. थोडें हांव शिकयताली. तिणें म्हाका फोन केलो, म्हाजो घोव सोरो पिवन खूब मस्ती करता. हांवें म्हटलें तुजो घोव जेलीन आसा, पिंजऱ्यान आसा देवचाराच्या. ताका कोण सोडयतलो? कळना. आतां एग्जाम्पल, हा संवसारान जेली आसा न्हू. पुलीस जर आमचो मोगाचो कोण जेलीन पडलो ताका कोण सोडयतलो? ते फ्रेंड लोक येवन सोडयतलो? कोण तेजी बायल आसा, भुरगीं आहा तेंच्यांनीच ताका सोडोवचो पडलो न्हू. त्या संवसाराच्या जेलींतलो तेंचें कितें हें जाय तें सगळें दिवन बरयचो. तशेंच देवाच्या राज्यांतूय हो आतां मनीस
झेलीन पडला देंवचाराचे. कोण सोडयतलो? कोण? मोगाच्या हातीनीच न्हू. कसो सोडयतलो? हे देवाचें उतर घेवन उलोवन सोडोवचें पडलें न्हू. कोणी जर गुलामपणान आसा आमच्या हेचे, आमी मोजेस्ती जावंक जाय तेचें नांव घेवन तिका सांगलें हुस्क्या खोतीचें मागणें. हुस्क्या खोतीचें मागणें आसा न्हू, पयलेच मागणें तेचें. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणटा, घाल नवा तुज्या घोवाचें नांव आनी म्हूण. देंवचाराचें भायर काडूंक जाल्यार देवाच्या उतरान भायर काडचो पडलो न्हू. म्हूण आमी तेन्ना स्टार्टींग हांव सांगता न्हू, आमी देवाचें उतर नोको आसली तेन्ना आमी कोणागेर वयताली न्हू वायट बूक. आनी ब्रदर म्हणटालोच आमकां, एक ब्रदर आसलो, तुमचे कडेन बॅगान एटलिस्ट 20 तरी बूक आसूंक जाये. आमी वयताली रिच आवट करपाक तेन्ना एकल्याचे आमी खूब जाणां वयतालीं. आनी आमी वायट बुको दिताली वायट. आनी कितें सांगताली जाणा, प्रॉब्लम आसा न्हू तशेंच तांकां उलोवंक लायताली. सकाळीं 10 वरां, आफ्टरनून 10 टायम्स, इवनींग न्हिदच्या पयलीं एक 40 वरां तरी तुमी हें देवाचें उतर म्हणा. आनी 8 दिसांनी येवन जी कोण होमवर्क करताली न्हू तेंच्या जिवितान मिलाग्री पळयताली. ती देंवचाराच्या पिंजऱ्यांची भायर सरोन जेजूची पाटलालो जाताली. होमवर्क सारको करपाक जावो. हो होमवर्क आमी स्कुलान होमवर्क केल्यारूच पास जायना. आमी स्कुलान होमवर्क करिना जाल्यार आमी पास जातलीं. आमी होमवर्क केल्यारूच पास जाता. तशीच आमी देवाच्या राज्यानूय होमवर्क केल्यारूच पास जातलीं. होमवर्क करूंक जाय. हांगा आमी शिकोवंक येयल्या, आतां आमी होमवर्क आमकां जायतो आसा घरा कडेन वचोन करूंक तयार आसा. पास जावंक जाय न्हू आमकां. हां, पास जावंक जायी. सो जाल्यार तें होमवर्क हें देवाचें उतर शिकचें पडटलें आमकां आनी उलोवचें पडटलें आमकां न्हू. हें हुस्क्या खुर्चें मागणें न्हू. हांव म्हाज्या मामागेर न्हू वयताली रावपाक बी, चडशीं ना केन्नाय वयताली. आनी ती शेजाऱ्या म्हजी मामी सांगताली येताली म्हजे कडेन. हांव तांकां जेजूचें उतर सांगताली पयलीं स्टार्टींग. आनी तेंच्या घरान जॉयंट फॅमिली आसली एका, त्या घरांतली एकूच भयण म्हाका केन्ना मेळोंक नासली. हांव गेल्ली पूण केन्ना मेळनासली म्हाका. आनी हांव तिचे म्हाका सांगताली तिजे प्रॉब्लम आसा म्हणून, पूण केन्ना अशें हें करूंक ना हांवें तिका मेळपाची अशी डिजायर. पूण तीच भयण सकाळी फुडें येयली आनी अशी म्हणजे आबूस कशी आपूण म्हणून लागली जेजू देवांगडा झगडोन येयल्या. कित्याक हांव येता आनी वयता न्हू, आपणाकूच कित्याक मेळना तांकां सगळ्यांक मेळटा आनी ती सांगता येवन. पूण तेच दिसा मेवलें म्हाका. आनी तेच दिसा न्हू हांवें हे वायट ह्या बुकाची पेज मराठी लिपीन केल्ली आनी ती जेरोस मारपाक थंय येयल्ली हांवें. आतां आमी मारतलीं म्हणून जेरोस आनी कोणाकूय दितलीं. ते भयणीक हांवें देवाचें उतर सांगलें. ते म्हणून लागले आमी अशीं लग्न जाल्या पूण आमगे केन्नाच सूख ना. झगडी सदांच सोरो पिवन सदांच झगडी. हांवें म्हटलें तुका हांव एक काम करतां, हांव मार्केटान वचोन जेरोस मारून तुका हे पेज हाडून दिता. ते इतलें ताका जेजूचें उतर आवडलें, इतलें जेजूचें उतर ताका आवडलें, समजोणी ताका इतलें मोगान भरलें. ते आमी मार्केटान गेलीं. आमी कोणाचें हांव तेन्ना कोणाक मेळपाक गेलीं थंयसर मामागेर बसून हांव गेलें कोणाक मेळपाक सांगता कोणाक तें. आनी ते कितल्या म्हणजे कितले आमचे येवपाक ते मामागेर ते बुकां 4 फारां तरी म्हणटा ते सांजच्या दिसाक येयले आनी ताका सांगलेलें पेज दिता म्हणून. पूण आमी कोणागेर गेलीं. एक भयण आसली ती न्हू सिस्टर जावंक गेली, सिस्टर नन. आनी तिजें कितें जालें, तेची आवय पडली आनी पांय मोडलो आनी तिचें कन्फर्मेशन कितें 2 म्हयन्यांनी काय रोखडेंच आसलें. पूण तिणें कितें केलें, आवयक न्हू आवयक लागून सोडून येयली म्हणटूक आमी सगळीं ब्लेस न्हू, आमची जिबो ब्लेस न्हू, आमी सगळीं केळोंक न्हू
हे काय बरें सिस्टर जावपाचें सगळे किडण्यो न्हू ताका मिसाक वयता थंयसर सगळ्यो किडण्यो तेणी सगळें सोडलें आनी घरान रावलें डिप्रेशनान असलें तेजी आवय रडटाली खंयच वचना खंय भायर सरना सारकें जेयना हें म्हाका म्हज्या कजनान सांगलेलें तें बरें ना म्हणून कजन ताका वखातालें हांव आनी मामी तेंगेर गेले हांवें ताका फक्त न्हू एकूच उतर शिकयलें एकूच उतर ताका दिलें हांव कितेंच तुका म्हणिना तूं कित्याक परत येयलें कित्याक हें केलें तें तुका कांयच उलयना पूण एकूच सांगता तुका हांव देवाचें उतर तेंच उतरान तूं जिये ब्रदर जर्माया 29:11 जर्माया 29:11 बरो होमवर्क केला सिस्टर तुवें पूण जें शिकलां तें प्रॅक्टिसीक घालूंक जाय हां For I know the thoughts that I think towards you, said the Lord. The thought of peace, not of evil, and to give you an expected end. देव म्हणटा आपणाक एकल्याकूच तुमची बरो फुडार आसा आपणाची बरो फुडार वायट करूंक न्हू नश्ट करूंक न्हू पूण तुजो बरो फुडार आसा आपणाच्या जिवितान तुका तूं आवडायताय पळय तसलो फुडार हे लायनीनूच ताका एक्सप्लेन केलें देवा कडेन तुजो बरो प्लान आसा कितें तरी तुजो प्लान आसा देवाशी देवाचें उतर शीक हांवें सांगूंक ना म्हजे कडेन कांय जायना जाल्यार हांव कितें करतालीं प्रेयराक यो ताका हांवें प्रेयराक आपयलें जे सुवातेर आमी वयता थंयसर पयस आसलें पूण म्हाजे कजन येताले म्हाजे कजन ताका घेवन येयले आनी ते दिसा एक भाव प्रीच करतालो तो भाव म्हणूंक लागलो आपूण पाद्री जावंक गेल्लो कित्याक कारणांक लागून भेणाची पेन काय कितें ताका येवपाक लागली म्हणून ताका भायर धांवलो ताका हें करूंक दिवंक ना ताका राग आसलो तो सांगतालो तो येवन मागीर काजार जालो ताका भुरगीं जालीं 5 जाण ती तेणी टेस्टिमनी आयकली आनी ते सिस्टर जावंक गेल्ले न्हू लोक केंटालो म्हणून ते घरान रावले न्हू तितूनसून ते घरा गेले ते प्रेयराक सून आनी दुतोन शिकोवंक इगोर्जीन वचोंक लागले मिसाक वचपाक परत स्टार्ट केलें तेणी आनी थंयसून तांकां कितें ट्रेनींग कितें आसलें दुतोनाचें ओल्ड गोवा थंय ताका एक चेडो मेळ्ळो थंय बीन दुतोन शिकयतालो गॉड देव कितें म्हणटा आय हॅव प्लान फॉर यू न्हू म्हाजे कडेन तुजो बरो प्लान आसा घरान बसोन रडपाचो प्लान न्हू डिप्रेशनान वचपाचो प्लान न्हू देव सांगता न्हू बरो प्लान आसा तुजे जिवितान नश्ट करपाचो न्हू पूण तुज्या जिवितान बरेपण हाडपाचो प्लान तुज्या जिवितान बरेपण ताका जाय जालें तें म्हाका मागीर कांय खबर ना थोड्या वर्सांनी ते आमच्या सुवातेर मार्केटान येयले आनी तेन्ना ते गोवा आसले आतां हांव वखाली पूण आतां कोण वखता एकदां मेवल्यार ना न्हू हांव सवाल ते म्हाका वखाचें ना हांव गेलें आनी म्हाका कितें जाय तें तेच शॉपाचेर हांव फ्रुटाच्या त्या फ्रुटाचेर तेजो गोवान तें फ्रुटाचेर कितें घेतालें शॉपाचेर आनी हांवूय घेतालें तेणी म्हाका फाटसून पळयलें आनी घोट वेंग मारली वखालें तेणी म्हाका तेन्नाच आपणाची टेस्टिमनी सांगल्या हांवें म्हणलें म्हाका वखालें तुका वखालें हांव तुका आनी जेजूक म्हाज्या लायफान केन्नाच विसरचें ना ताका लागून आमी स्टेप आवट करूंक जाय ताका लागून आमी भायर सरोंक जाय तेजें लायफ कितें आसलें भायर सरोंक ना जाल्यार आमी एकांचो देव दुसऱ्यांकूय यूज करपाचो हांवें ना म्हटलें जाल्यार न्हू कित्याक तो देव मोग करता एकामेकाचो तरी पुणून आमी जर अशी भायर सरना दुसऱ्याच्या दुखाक सुखाक हादार दिना आमी जें आमकां कितें मेवळा तें दुसऱ्यांक दिना जाल्यार तेजें कितें जातलें आसलें एकांचें तें सुसायड करतलें आसलें तेजे थॉट्सूय आसले खंय मरपाचे सो मागीर ते भयणीक हांवें ती पेज व्हरोन दिली येयलें ते रातचें सुद्दां जाल्या ती तेणी पेज अशी घोवाचें नांव
जॉयंट फॅमिली हां आनी तिका मागणें करपाक एलावड ना घरान घोव भायर सरलो न्हू ती नांव घेवन ती पेज घेवन ती म्हणटाली घोवाची आमी एका म्हयन्या भितर परोज केल्ली आमी म्हयनो जावंक नासलो ते म्हणून लागले म्हाजो घोव 80% सुदारला फक्त ह्या उस्क्या कोतीच्या मागण्यार टायम दिवंक जावो ताका अशी एक्सक्यूज आसले न्हू जॉयंट फॅमिली आमकां जेजूचें उलोवंक गावना घरान जायना म्हाका कांयच म्हणूंक ना तेणी आतां ताका बोल्डनेस येयलें आतां ते प्रेयराक वयता विकली कामांकूय वयता आपणा कडेन जर जायना कोणाचें फोन मारतले मातशें एका फोनार प्रे कर उस्क्या खुदीचें मागणें दितले जायते वावर करताय ते बीन आतां देवाच्या राज्यान आतां घोव ताका स्टॉप करिना पूण एकदां न्हू ते पोवट्या गेल्ले कोणाक सांगिनासतना फॅमिलीक घोवाकूच सांगलेलें ताका न्हू कोणाचे दुसरे प्लेसीर येयले गाडयांगेर ते खंय गेला ते तोंडानसून देव उलयलो ते गेला ते शांती दिता पळय ते प्लेसीचेर गेला खंय गेला शांती दिता आनी शांती कोण दिता जेजू कांय म्हणनाका ताका पळय आतां ते सगळ्यांक खबर आतां आतां जेजूचे मागणें बीन करता म्हणून आतां कांय ना कंटिन्यू आसले कंटिन्यू तो देवाच्या उतरान आसात तुका बोल्डनेस येता आपुणूच देवाचो वावर करपाक ताका लागून आमी सोयरीकोत रिगोवन रावंक जाय देवाच्या उतरान तेन्नाच आमकां बोल्डनेस कॉन्फिडन्स देवाच्या उतराचें कितें सांगता तें करपाक जातलें नाल्यार ना सगळीं जाणां म्हणटा सायबीण माय म्हणटा न्हू सायबीण माय भशेन आमकां स्टेप घेवंक जाता बोल्डनेस आहा आमचेशी तितलें कोणाशें आसा तितलें बोल्डनेस हय म्हणपाक देवाच्या उतराक उबें रावपाक आसा आतां परवा न्हू 4 दिसांनी सांजो येतलो कोणा कडेन बोल्डनेस आसा सांगूच्याक तेणी सोरो पिवंक ना म्हणून जाता कोणाक सांगूंक जाताले गड्स तेणी बायन उडक्यो मारूंक ना हे बोल्डनेस सायबीण माय भाशेन आमकां आजुनूय ना हय म्हणूंक देवाच्या उतरान आमी सायबीण माय म्हणटा पूण तिच्या कडल्यान आमी चलता हां तिणें कितें केलें तें आमी करता सायबीण मायन कितलें तेग केला आपलें लायफ तिणी आपणाची मुदी पासून जाली आपणाचें कॅर करूंक ना आवय बापायक पासून देवाच्या उतराक तिणी हय म्हटलें हें बोल्डनेस आमचेशें आसा कोणाचें आसा बोल्डनेस बोल्डनेस आसा काजाराक आमी सोरो दिता सोरो खंयसून येयलो कोणाक तरी बोन करूंक जाता सोरो काजाराक ना ना आमकां सोसायटी कितें म्हणटली हां जाता हें बोल्डनेस कोणा कडेच ना सायबीण माय म्हणटा आमी तिजे कोडण्यांनी चलता आमी ती देवाच्या उतराक हय म्हटलें तशें आमकां बोल्डनेस आसा एक भाव सांगतालो गोवायकी आपली चेडवाचें काजार आसलें खंय काजार आसा तेजे चेडवाचें तो हॉल बूक केलो करूंक गेलो तेणी सांगलें आपणाच्या काजाराक सोरो ना चेडवाच्या काजाराक सोरो ना तो हॉल काड म्हणल्यार कितल्या वर्सांनी कोणी कॅथलिकान सांगलें म्हणलो आपणाक सोरो ना म्हणून कितल्या वर्सांनी हे बोल्डनेस ताका तो देवाच्या उतरान आसलें म्हणून ताका बोल्डनेस येयलें आमकां इतलें बोल्डनेस येवपाक कित्याक आमी कंटिन्यू ना सायबीण मायक ह्या सोसायटीन आसली ती सोसायटीन रावन आसली ती मनशा भशेन रावन आसली मनशां वांगडा हां तिका भिरांत नासली
पूण तिणें भिरांत घेतल्या आमकां सगळ्या कामांक भिरांत इवन प्रेयर सर्विसीक वयतले आमकां भिरांत भिरांत हे देवाचें उतर शिकतले जाल्यार आमकां भिरांत आमकां कोण कितें मनीस काय नांव पडाच काय ना भिरांत ह्या देवाचें उतर पासून शिकोवंक वचों तूं कंटिन्यू आसा म्हण भयणी तुका हय म्हणटा बाकीच्यांक विचार फर्स्ट टायम येयले हांगा येता आनी कितलीं जाणां बरीं जाता आनी परती येवपाक तांकां गट्स ना देवाचें उतर शिकोवंक एक सांगता देवाची खोशी आमकां पेखोणी दिवपाक पूण ती पेखोणी कशी सांबाळूंक जाय तें आमी शिकपाक जाय पेखोणी घेवन घरा रावूं नाका 7 जाणांनी येतले सांगता खरेंच शिकोवंक जाय ही पेखोणी कशी आमी दवरतली ताका लागून कंटिन्यू आसूंक जाय खूब जाणां पेखोणी घेता आनी घरा रावता परत टेस्ट येयले म्हण कितें करता हां आमी पळयता आमच्या ह्याच म्हज्या जिवितान हांवें पळयल्या खूब केसीस पळयल्या हांवें पेखोणी घेता आनी वयता आनी मागीर म्हणटा कांय ना गो जेजू बीन पेखोणी घेवन सुद्दां न्हू कांय ना जेजूचें देवाची खोशी आमकां बरेपण दिवपाचें ही देव आमकां रोखडेंच बरेपण दिता पूण तें बरेपण सांबाळपाची गरज आसा ही पेखोणी सांबाळपाची गरज आसा ताका लागून आमकां शिकचें पडटा ही देवाच्या उतान रिगोवन रावचें पडटा कंटिन्यू रावचें पडटा ही पेखोणी आमकां कशी दवरतली आमच्या कुडीन हांवें जायते फुगो एक शेअर केला एक भयणीची टेस्टिमनी एक भयण रिटेटाक येताली सडनली तिका दांताचे कितें प्रॉब्लम जाले दांताचे प्रॉब्लम जाले डॉक्टरा कडेन गेली डॉक्टरान सांगलें कॅन्सर टूथ कॅन्सर कितें तरी आनी तिका सांगलें हें तुजें तोंड कातरचें पडटलें हें सगळें भायर खूब सांगलेलें आमी मागणें केलें हांवें तेन्ना तेचें मागणें केलें जेजू तुवें uprooted from the root कॅन्सर मुनानसून तुवें काडलाय आनी दर्यान उडयला आनी जेजूच्या गायन तें बरें जालें हें आतां उतर न्हू थोड्या जें आमी कितें उलयता न्हू तें आमकां आयकूंक गावता मागीर मागीर तेका ऑपरेशन जालें पूण मागण्यांनी सगळीं आसलीं जिबेचे देणे तेजें ऑपरेशन भितर सरता भायर सगळीं टीम मेंबर आसलीं आनी तेजे पोल्याक पोलो आसलो तेजें कांय सांगना पूण डॉक्टर रिपोर्ट न्हू डॉक्टर मागीर फुडें वच म्हणटा न्हू किमो घेवंक जाय हें घेवंक जाय तेका बॉम्बे धाडली आनी बॉम्बे एक आमची स्पिरिच्युअल मामा आनी ती आसली दोगांय रावली बॉम्बे आनी तेच्या सायटीक कोण आसली ती म्हणटाली तुमी सदांच कितलो तेंप तुमी बॉम्बे रावतले गोंयकारा सो तूं आमी दुसरो आनीक कॅन्सर डॉक्टर आसा स्पेशल डॉक्टर आसा तेचें अपॉयंटमेंट घेवया तेजे कडेन गेली तेणी तो रिपोर्ट पळयलो आनी म्हणूंक लागलो जें आमी मागणें केल्लें न्हू कॅन्सर टुंब इज uprooted from the root डॉक्टराच्या तोंडानसून ही उतरां खंय मेळटा आमकां uprooted बायबलान मेळटा हॅलो ती डॉक्टराच्या तोंडानसून सांगलें हो कॅन्सर टुंब uprooted from the root किमो नाका रेडिएशन कांयच नाका तेका येयली घरा येवन आमचे रोखडोच रिट्रीट आसलो रिट्रीटाक तेका हिलींग मेवलें म्हणून सगळ्यांनी हें केलें ब्रदरीनी तेका सांगलें तुका हिलींग मेवलां न्हू लोक खूब आसलो म्हाका दिसता ते दिसा संडे जाल्यार खबर ना लोक आख्खे हॉल भरलेले कोण न्यू क्रिएशनान पावला जाल्यार ते हॉलान 1000-1500 लोक आसतालो संडेचो बरेचशे लोक कित्याक आमी प्लेटी धुताल्यो न्हू कावंट करताल्यो आनी इतल्या लोकांक तेणी मागणें करूंक लायले आनी कितें तुका सांगिना लोक बरो जाला दुयेंसानसून तेणी जेन्ना मागणें केला पळय तेन्ना इतलो लोक बरो जाला तरेतरेच्या दुयेंसांतल्यान तरेतरेच्यो टेस्टिमनी आमी आयकल्यो ते दिसा
आनी ताका ब्रदरीन सांगलेलें तुका टेस्ट येतली तूं जेन्ना कितें करतलें टेस्टाक कोणाक फोन मारतलें काय तूं शिकतलें देवाचें उतर आं तें जालें आनी तें बरें जालें म्हणून कामाक वचपाक लागले आनी देंवचार न्हू रावता कित्याक आमी तेजी बेस्ट खिलाडी न्हू पयलीं न्हू तेजेच आमी आयकोन नासली आतां तो तुका सोडटलो खिलाडी ना ताका तसो कसो सोडटलो सोंपेपणी ताका न्हू एक मागण्यांनी कोण देवाचें उतर शिकता न्हू ताकाच यूज केलें ताका विचारोवपाक तूं खरेंच बरें जालां सदांच ताका विचारताले ते भियाले आतां कोणी मागण्यांनी येता ती जाता न्हू दुबाव न्हू आमकां बायबल सांगता न्हू एक गेलो जाल्यार 7 जाण येता मागीर हालत कितें जाता मनशाची ते न्हू आमचे फोन बीन कांय घेयना जाले फोन म्हाजो सुद्दां फोन म्हाका इतलें बरें आसलें तें कित्याक हांव ताका मॅसेजी घाली हांव ताका केन्ना जाल्यार मागणी करी फोनार पासून फोनूच घेयना पूण ही आमची मिस्टेक जाता फोन घेयना म्हणून आमी ताका पळोवपाक वचपाक जाय आसलें न्हू आमची मिस्टेक मागीर खूब तेंपान न्हू कोणी सांगलें तें चड बरें ना म्हाका तेचें आजुनूय तोंड उडास येता जेन्ना आमी गेली भितर जाल्यार तेजें तोंड खंय दोळे खंय कितें दिसना नाक दिसना काय पूण तें आमकां पळयता आनी म्हाका म्हणटा तुका मगो हांवें 2 दीस जाले सोपणान पळयलां तूं 24 साडी घालून प्रीच करता न्यूक्रेशनान आनी हांव येयलां आनी तूं म्हाका धांवून वेंग मारून प्रीच करता सांडून येयलां हांवें म्हटलें तशेंच जावं म्हाज्या मनान म्हटलें कित्याक तिची हालत पळयतले जाल्यार ते खरेंच बायबल सांगता न्हू एक वचत जाल्यार 7 जाण येता म्हणटा पळय तशी तेची हालत नाक दिसना दोळे दिसना सगळें तोंड कितें तेंच कळना मनीसूय म्हणून कळना कांय ना पूण उलयता आवाज येता खंयसून आवाज येता थंय कळना कोणाची मिस्टेक आमची मिस्टेक ही हांव खरेंच सांगता ही म्हाजी मिस्टेक हांवें ताका फॉलो अप करपाक जाय आसलें ते फोन घेयना आसूं निग्लेक्ट करता न्हू आमी आनी तेजे ऑफेन्स वो राग देवचाराची गुलामपणान व्हरता जेलीन पडटा आमी राग येयलो ताका न्हू आमचो कित्याक तरी लागून कितें सांगलें म्हूण कोणी रागूय आमकां दुयेंस हाडटा उपकारना राग सोडपाक जाय आमी मागीर थोड्या दिसांनी म्हाका तेजी म्हाज्या वांगडा टीम मेंबरां गेल्ली म्हाका सांगता प्रे कर ताका कितें प्रे करूं तेजें नाक दिसना तोंड दिसना दोळे दिसना कितें म्हणून प्रे करूं जिवीत मागूंक देवाशी माउथ कन्फ्युजनान कितें मागोंक रडोंक येता पूण रडोंक तें येतलें न्हू ताका लागून सांगता पेखोणी घेतली जाल्यार ते शिका पेखोणी कशी दवरूंक जाय ती दुयेंसांसून भायर सरली जाल्यार तुमी देवाचें उतर शिका त्या पेखोणी म्हज्या जिवितान कशी दवरूंक जाय ती एक घोवायकीतून हांव खूब फावट शेअर करता ही पेखोणी घेतली जाल्यार ती दवरपाक शिकात पेखोणी रोखडीच मेळटा पूण ती तुज्या जिवितान तूं कशी सांबाळून दवरतली पेखोणी टेस्ट येताच येता न्हू टेस्ट सो टेस्टीक कशी पास जातली टेस्टीक पास सांग जाल्यार आमकां शिकोवंक जाय हें देवाचें उतर थोड्या दिसांनी मेलें तें कित्याक आमकां पेखोणी दवरूंक जाय हो देवचार आसा न्हू तेजी आमी खिलाडी न्हू एक फुटबॉल प्लेयर आतां एक एग्जाम्पल फुटबॉल आतां खेळटा न्हू एक टीम 2 टीम ए आनी बी टीम आहा ए टिमीन न्हू एक सी म्हणून बेस्ट खेळटा आतां ते पयलें आनी बी टिमीन कितें केलें ताका बरे पयशे दिले आपणाचे टिमीक हाडलो कोणाक सीक आतां हे ओगी रावतलो बेस्ट खिलाडी न्हू तो ताका परत को हाडूंक जाय तो पळयतलो न्हू
तशीच पयलीं आमी देंवचाराची खिलाडी आसली न्हू. जेजून आपणाचें रगत व्हांवोवन आमकां विकती घेतल्या न्हू. सो हो खिलाडी पयलो आमचो ओगी रावतलो आमकां. ताका जाय न्हू आमी परत. तो कसो तरी आमकां आपणाशी व्हरपाक रावतलो. ताका लागून आमी देवाच्या उतरांत कंटिन्यू आसूंक जाय. समजता? हांव बेस्ट खिलाडी आसली हेजी. म्हाका अजुनूय येता तो. सांगला न्हू काल हांवें कसो पांयांनी म्हज्या येतालो तो प्रीच करतना. वास्को बीन सगळ्याक प्रिचींग करतनाच म्हाका येतालो. उबें रावंक जायनासलें. तकलेन कितें जातालें. सो अशें 2-2 वरां प्रीच करतालें हांव ताका दाखोवपाक. पूण कोणाक सांगूंक ना जायना म्हणून. फुडें पळोवया. असल्या सगळ्या वासपास कोत्ता अनभावार्थी. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूची गरज म्हणून तुमचो सुर्गीचो बाप तर जाणा. कोण हुस्के काडटा संवसारान? अनभावार्थी. ताका देवाच्या उतराची समजणीन ताका जेजूची वळख ना तो म्हणटा हुस्के काडटा ह्या संवसारान. आमी कोण भावार्थी काय अनभावार्थी? भावार्थी जाल्यार म्हणटा देव तुमकां सगळ्या वस्तूची गरज म्हणून तुमचो सुर्गीचो बाप जाणा न्हू. आमचो सुर्गीचो बाप हांवें सांगूंक ना म्हाका गरज आसलें तितलें म्हाका वेडिंगाच्या टायमार मेवलें म्हणून. सगळें फुकट. ताका खबर आसलें न्हू म्हाका कितें जाय तें. तशेंच देव म्हणटा तुमचो बाप हो सुर्गीचो बाप तुका जल्माक घातला. तो संवसारान हाडला. ताका सगळी खबर आसा तुका कितें जाय तें. तूं हुस्को काडूं नाका. तूं हुस्को काडटा तेन्ना एक अनभावार्थ्या भाशेन जाताय. तुका देवाचें उतर नकळो तुका वळख ना देवाची. तशें तूं जाताय. आतां पळया देवाच्या राजाच्या नेमा प्रमाणे जिवंक आनी ताका मानता तें करूंक जावन तुमचो व्हडल्यांतलो व्हडलो हुस्को आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. कितें म्हणटा? तूं पयलीं देवाच्या नेम कायद्या प्रमाणे चल. तुका कितें वस्तू जायो, तुका पेखणी जायी, तुका गिरेस्तकाय जायी, तुका सुटका जायी, श्रापांतली मुक्ती तुका हें जायी. तूं फक्त देवाच्या उतरा प्रमाणे चल. हेर वस्तू सगळ्यो तुज्या फाटल्यान येतल्यो. आमी कितें करूंक येता हांगा? शिकोवंक येता देवाचें उतर काय हेर वस्ती जाय म्हणून येता? म्हाका पेखणी जायी, म्हाका गिरेस्तकाय जायी, म्हाका सुटका जायी, म्हाका बरेपण जाय म्हणून येता न्हू आमी. हेर वस्ती देव म्हणटा तूं पयलीं सोद सुर्गीचें राज. तेज्या उतरा प्रमाणे जिवंक सीक. हे वस्ती तुका सोदपाची गरज ना. फाटल्यान येतल्यो तुज्या. कळटा? सुपर मार्केटान वयता? सुपर मार्केटान मॉलांनी वयता? मॉलांनी कितें आसता? कितें? बाय वन ना गेट बाय 2 गेट 1 फ्री. केन्नाय न्हू अशें आसता न्हू. आतां शाबू आमकां सगळ्यांक शाबू किचनाचें बीन कितें आसता? 2 शाबू घेतल्यार 1 शाबू फ्री. आतां ते राव म्हणीत आसूं म्हाका 1 फ्री तोच दी रे. फ्री तोच शाबू दी म्हाका. दितलो? हांव दी मी म्हणटा. दितलो? उपास करता. दी रे म्हाका तो फ्री हातोच. तो कितें म्हणटलो? तुका फ्री हातो जावो जाल्यार हे 2 पयलीं शाबू घे आनी हो फ्री हातो तुका आपुणूच मेळटलो. तुका कांय करपाची गरज ना. आमी देवाच्या राज्यान येता. आमी म्हणटा जेजू म्हाका पेखणी दी रे, म्हाका गिरेस्तकाय दी रे. जेजू म्हणटलो ह्यो फ्री वस्ती गो.
तूं फक्त सोद देवाचें राज, देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक शीक आनी हे वस्तू ज्यो तुका जायो फ्री आहा त्यो आपुणूच फाटल्यान येतल्यो. हां, आमी रिट्रीटाक येता कितें करूंक येता? आमी फ्री वस्तू मागूंक येता. मेळटल्यो? सॉरी, आमकां मेळच्यो ना न्हू? तशेंच आतां आमी जर सुपर मार्केटान गेले आनी फ्री वस्ती मागल्यो दितल्यो आमकां तो? ना. तशेंच देवाच्या राज्यान आमी येवन फ्री वस्ती मागता आमकां मेळटल्यो? तरी पूण मेळटा आमकां एकदां एकदां कोणी मेळटा. देव आमचो काकूच, पूण तरी आमी तेज्या नेम कायद्या प्रमाणे चला म्हणटा न्हू. हां, कशें चला म्हणटा? तेच्या उतर कितें सांगता तें चला. हेर वस्ती तुमकां मेळटल्यो. हां, कितें जातल्यो हेर वस्ती? मेळटल्यो न्हू. आतां पळोवया आमी हेर वस्ती आमकां कश्यो मेळटल्यो. कितें करूंक जाय आमी तें? ओके ओके, सीक द किंगडम ऑफ गॉड. कितें तें पळोवया आमी. ब्रदर 1 Peter 3:9 आमी पळोवया कितें करूंक सोदता आमकां देव, कितें कर म्हणटा आनी हेर वस्ती तुज्या फाटल्यान कश्यो येतल्यो त्यो. आं, 1 Peter, not reminding evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that you are there unto call, yet you shall inherit a blessing. वायटाक वायट फारीक करूं नाका, बेमानांक बेमान फारीक करूं नाका. कितें म्हणटा देव? सीक द किंगडम ऑफ गॉड म्हणजे तूं वायटाक वायट फारीक करूं नाका. बेमानांक तुका बेमान कोणी केला तूं तेका बेमान करूं नाका. कोण तुका वायट केला तूं वायट करूं नाका. उपाट तेच्या पासत तुमी मागात म्हणटा. कितें कर म्हणटा? कोण तुजें वायट चित्ता, कोण तुजें नांव पिड्यार करता तेच्या पासत माग आनी येस करूंक तुका आफयला. कित्याक आफयला? वायट करता तांकां, बेमान करता तेंच्या पासत तुका मागोवपाक देवान आफयला. तेन्नाच इनहेरिटन्स म्हणटा न्हू. कोंकणी वाचता मातशें बाय. 3:9 वायट कदीच वायटाक फारीक करूं नाका. बेमान ओ बेमानांक फारीक करूं नाका. उपाटी तांकां बरें करा ओ तेंच्या पासत मागात. मागीर कितें करूंक आफयला आमकां देवान? तांकां बोगसूंक एके वाटेन. आमी तेन्ना तांकां बरें करता, बरें मागता, बोगशिता, तांकां मोग करता. तेन्ना फुडें वाच. हे परी आशिर्वादाचे दायज तुमचे जातले. हां, जें कितें जाय तें तुमकां देवान दवरलां आशिर्वादाचें तें फाटल्यान येतलें जेन्ना आमी वायटाक वायट फारीक करिना जाल्यार. समजता कशें आमी सर्गीचें राज सोदूंक? आं, हॅलो, कशें देवाच्या नेम कायद्या प्रमाणे चलात म्हणटा न्हू कोंकणीन. देवाच्या नेम कायद्या प्रमाणे चलात आनी ते कितें सांगता तें करात, मागीर हेर वस्ती तुमच्यो फाटल्यान येतल्यो. देवाच्या नेम कायद्या प्रमाणे म्हणजे कितें? वायटाक वायट आमी फारीक करूंक जायना. बेमानाक बेमान आमी तेंच्या पासत मागूंक जाय. कोण तुज्या पासत वायट करता न्हू तांकां बरें करूंक जाय, तेंच्या पासत मागोंक जाय. तेन्नाच देवाचे ब्लेसींग, देवाचे आशिर्वाद तुज्या जिवितांत, तेन्नाच हेर वस्ती तुज्या फाटल्यान येतल्यो. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. कळटा सर्गीचे राज कशें सोडूंक जाय ते आमी कितें करता? वायटाक वायट फारीक करता, मागीर आमकां हेर वस्ती आमच्या जिवितांत दिश्टी पडटल्यो.
वायटाक वायट फारीक करीत जाल्यार जायते खोपो आमी वायटाक वायट आमकां बोगसोणें दिवंक जायना. ताका बोगसोणें दिवं हांव, तेणी म्हाका अशें केलां तशें केलां. पूण देव म्हणटा तुका हेंच करूंक आपणें आपयलां. हां, आमी न्हू कारवार वयतालीं. कित्याक वयतालीं जाणा? डायवर्स केस आसली. तिका एक भुरगो आसलो गोदेंचो. ताका सांगलें हांवें बोगसूंक जाय. तेणें म्हाका कितें सांगलें? तेंच करूंक तुका आपयलां म्हूण सांगलें. स्क्रिप्चर बोगसूंक जाय म्हटल्यार कितें सांगलें तेणी म्हाका? रिलीजन चेंज करता. कितें सांगलें? जेजून तुका हेंच करूंक आपयलां म्हटल्यार कॅथलीक आसलें तें. ताका लागून रिलीजन चेंज करता म्हणल्यार हेंच करूंक आपयलां बोगसोणें दिवंक. आयकोता? आनी देव म्हणटा तुका हेंच करूंक आपयलां, बोगसूंक आपयलां आपणें. जायते एक्सप्लेन करून मागीर तेणी बोगसोणें दिवपाक तयार जालें. जायते चेडो आसलो, चेड्याक पळय गो म्हूण सांगलें. आमचो घमंड आसता आमचे कडेन, शिक्षणाचो घमंड, कामाचो घमंड आसना? घमंड. हांव तर मातशें जोडटा, तो कितें जोडटा? जायना? तेंचे अशें आसलें डिफरन्सीस. कितल्या फावट आमी गेलीं कारवार म्हूण जाणा? 4 फावट तरी एक केसीक. कंटिन्यू म्हणटा न्हू. बोगसोणें दिलाच तेन्ना तेज्या घोवान ताका फोन केला. बोगसोणें कंप्लीट जालां पळय तेन्ना. तो फोन बीन कांय नासलो तांकां. आनी ताका सांगलेलें आमी कोणी आतां फोन करता तो चेड्या कडेन उलयता. चेड्याकूय सांगलेलें हय म्हणून सांग स्कुलान. जे कितें आमी उलयता तें आमी घेता न्हू. कितल्या तरी वर्सांनी, 7 वर्सांनी काय कितें फोन केलो घोवान. केन्ना केलो जाणा? जेन्ना हें तेणी आपणायलें तेन्ना. आमकां एकदां हें बोगसोणें दिवपाक खरेंच मनशाक कित्याक जायना? मनीस समजता हांव हांगा साशणांक जिवंक येयला न्हू. हांव जर जाणा हांव आयज फाल्यां मरतलें, आयज हांव बोगसोणें दिवंक तयार आसतलें न्हू, म्हाका देवा वांगडा रावूंक नाका. आमी समजता हांव हांगा साशणांक रावंक येयला म्हणून आमी बोगसोणें दिवंक सोदिना, मोग करूंक सोदिना. आमी एक्चुली परदेशी, ट्युरिस्ट न्हू आमी. यात्रेकार म्हणटा ओल्ड टेस्टिमेंटान, फेस्ताकार. फोटले मारून हांगा थंय भोंवता पळय तसलीं. सो आमकां चड घमंड न्हू. अशें आमकां घमंड, आमी मातयेची येयल्या तरी आमकां घमंड मनशाक. म्हाजें, तुजें, म्हाजें, म्हाजें न्हू. कितले जाण झगडले म्हाजें म्हाजें म्हणून घेवन गेले. आहा आं सर आमी तेतूंतली भायर सर म्हाजें म्हाजें आमी जाता तितलें आमकां देवा बोगसोणें मागोवंक जायना. जेजूक पळोवया खुर्सार. जेजून कितले त्याग केले आमचे पासत. जेजूक सोंपें आसलें बोगसोणें दिवपाक, आमकां सोंपें आसलें बोगसोणें दिवंक. एक भयण इतली सुजलेली, चलोंक जायना. कळटा न्हू कित्याक सुजली ती? बोगसोणें ना जिवितान. एके चर्चीन आसलें आमी, कावन्सिलिंगाक सांगलेलें आमकां सांजचें टॉक आहा म्हणून, सकाळचें कावन्सिलींग घेता म्हणून. ती येयली. हांवें म्हणलें बोगसोणें दिवंक जाय. बोगसोणें बोगसोणें म्हाका सारकी. हय म्हटलें. आमी पळयलें तिका. कित्याक पळयतात म्हूण सांगता न्हू. तर आपणाक अशें घराक लागून अशें केलां तशें केलां, आपूण कशें बोगसोणें दिवं? जायना. जायना. जेजूक पळय खुर्सार. जेजू भाशेन तुका खुर्सार खेळयला. जेजू भाशेन तुका कोणी चाबूक मारल्या परत्यांनी मांस ओडलां. जेजू भाशेन तुजी धोपरां फुटल्या. हां, जेजू भाशेन तुजेर कोणी खुरिस्त दिला खाणार.
जेजून म्हटलें बापा बोगस तांकां नाल्यार आमकां बोगसोंक कितें जालां. जेजून म्हणूंक ना कितें म्हटलें ही उतरां म्हणपाक आमकां जोड कितें जालें कित्याक हळ लागता सांगलां न्हू आमी जिवंक येयल्या हांगा आमी जिवंक येयल्या म्हणून आमकां दुखता. बोगसोणें म्हणजे कितें फॉरगिवनेस म्हणजे कितें फॉरगिव एंड फॉरगेट. तूं जेन्ना सगळें फॉरगेट जाता तेणी तुका त्रास केला विसरतलो तेणी कितें वायट केलां तेन्नाच तें फॉरगिवनेस तुजें कंप्लीट जातलें बोगसोणें कंप्लीट जातलें. आमकां परत परत त्या मनशाक तर पळोवन तुका दूख जाता तर तुजें बोगसोणें कंप्लीट जावंक ना आनी ताका लागून तो दुसरो पार्टी तुजो बदलोंक ना. तुवें ताका बोगसोणें सारकें दिवंक ना आनी तुजें बोगसोणें पयलीं देवाशी जावंक जाय. वचोन तेजे कडेन बोगसोणें डायरेक्ट मागूंक जायना. तूं पयलीं देवाक सांग जेजू म्हाका बोगसूंक जाय तेजो मोग करूंक जाय तसो तुवें बोगशिलाय तशें म्हाकाय बोगसूंक जाय. देवाक सांग पयलीं जेजू कडेन बोगसोणें पयलीं जावं न्ही वचोन डायरेक्ट त्या मनशा कडेन बोगसोणें मागपाची गरज ना. तुजें तर बोगसोणें कंप्लीट जावंक ना तुज्या काळजांत राग आसा तो मनीस तुका धांवडूंक शकता. तूं कितें म्हाका बोगसोणें दितलें. एक जाला केरळा एक भाव टेस्टिमनी सांगतालो. तो केरळा सांगतालो बोगसोणें दिया न्हू. तेणी आपल्या घोवाक बोगशिलां न्ही ती डायरेक्ट गेल्या आनी घोवाक सांगता फोनाचेर जाणाय तुका हांवें बोगशिल्लो. तो म्हणलो तूं कोण गो म्हाका बांदशिऱ्या बोगसुपाक. बोगसोणें पयलीं देवा वांगडा कंप्लीट जावंक जाय. मनशाक वचोन तुज्या भितर राग आसा आनी तूं वचोन व्हडले व्हडीक सांगताय तें जावचें ना. पयलीं जेजू वांगडा बोगसोणें कर जेजू वांगडा हें कर रिकन्सिलेट कर त्या मनशाचो रुपार हाड हांव तुका बोगशितां तुजो मोग करतां दोळ्या मुखार हाड जेजू हांव ताका तुज्या आशिर्वादान भरतां भर ताका आशिर्वादान आनी पळय थोड्या दिसांनी हें बोगसोणें न्हू. एके सुवातेर आमची बायबल क्लास आसली सावथाकूच आनी जायतें हिलींग थंय जाल्लें. एक भाव येयलो दोगा जाणांक दिसलेलें दोळ्यान आनी जायते बारीक बारीक पेकोणी जाल्ल्यो. तो भाव येयलो आपणाचें एक्सिडंट जाला म्हणून भेंडान दूख आसा खूब आसा जालें. आमी मागणें केलें तो म्हणलो 60% बरें आसा म्हणजे 60% हिलींग मेवलें आपणाक. परत मागणें केलें ना तितलेंच आसा जायना सिस्टर जायना. मागणें केलें दोनदा आनी आतां जायना न्हू आनी लोक पळयता सगळो. हांव पळयता हांवें म्हटलें तूं कोणाक बोगसूंक जाय जाल्यार हे वखदार बोगशी तुका केन्नाय आमी बोगसोणें आसता म्हणजे पळय थंय तर तूं वायटाक वायट जर करताय बेमानाक बेमान आनी तुज्या पासून मागनाय जाल्यार देवाचें इनहेरिटन्स जें आहा तें तुका मेळटलें सर्गीचें दायज ना. तर तूं बोगसोणें मागनाय तुका कितें जाय तशें कशें मेळटलें. मागीर तेणी बोगसोणें हांवें ताका सांगलें म्हूण जेजू तुज्या नांवान हांव बोगशितां हांव तुजो मोग करतां हांव ताका भरपूर तुज्या आशिर्वादान भरतां. 2 म्हटलें आनी चॅक कर आमी आनी मागणें करूंक ना चॅक कर म्हाका म्हणलेलो सिस्टर म्हाजी पेन गेली. कित्याक हे बोगसोण्याच्या उजवी बसून कित्याक देवाचें इनहेरिटन्स आमच्या जिवितान येवं शकना. परतें वाचून पळयल्यार आमी तर वायटाक वायट फारीक करीत रावलीं बेमानाक बेमान फारीक करूं तेज्या पासून मागना हेंच करूंक अशें आमकां आपयलें पूण आमकां हें इनहेरिटन्स सुर्गीचें आशिर्वादाचें दायज आमचें जातलें ना न्हू. सो गरजेचें आसा बोगसोणें बोगसोणें कशें मागप वचोन डायरेक्ट मनशा कडेन मागपाची गरज ना. आपुणूच म्हज्या लायफान जेन्ना हांव प्रेयराक येवपाचें गेली न्हू तेन्ना प्रेयराक तेन्ना म्हाकाय राग आसलो
म्हाजे अंकल आसले आमकां न्हू घरूच बांदूंक दिनासले म्हाका भरपूर राग आसलो राग येतालो पोटा म्हाका म्हणटा जेजून जाल्यार म्हाका असो भास जातालो तूं तांकां बोगशिना म्हाजे कडेन जायना तांकां बोगसूंक आमी भुरगीं आनी आमकां सतयता सांगता जेन्ना हांवें सांगलें जेजू तुका लागून हांव येताना बोगशितां जेजूक सांगलें तुका लागून हांव तांकां बोगशितां आनी हांव बोगसणें दिवन येयलीं घरा आनी जे सुवातेर आमकां त्रास करताले घर बांदूंक तेच सुवातेर आमी घर बांदलें मातशे त्रास जाले पूण आमी तेंचे कडेन उलोवंक वचोंक ना एक दीस तो अंकल म्हजो एक दीस असो आमच्या घरा कडेन पास जातालो हांवें ताका न्हू स्मायल दिली बेश्टी स्मायल आवय तो स्मायलीक इतलो हांसलो म्हाका बाय जाल्यार तुमचें पळय आपूण येयलो आमगे च्या पियालो एक माड आसलो हो माड केन्ना लायल्यान म्हटलें आमी पयलींच लायलाय ना फुडें हां बॉक्स आमी वचोंक ना पूण तो जेन्ना मेवलो तेन्ना इतलो फ्रेंड आनी खरें सांगता मागीर आमचे ते खरेंच फ्रेंड कशे जाले जरी तेंच्यांनी त्रास केल्ले बांदपाक मागीर तेंच्यांनीच वांटून दिले तेच शेजाऱ्यांक झगडले तेच जेन्ना आमी बोगसणें दिता तेन्ना आमी रोखडेंच वचोन रिकन्सिलेशन जावंक जायना तो जेन्ना मनीस तुज्या कडेन येतलो तेन्नाच कळटलें तुका तुजें बोगसणें कंप्लीट जालें जाल्यार हें खरें हांव म्हाज्या जिवितांचे एक्सपिरियन्स सांगता तुमकां एक 9 वर्साची डायवर्स केस आसली 9 वर्साची चेडूं बायल ती आंध्र प्रदेश काजार जाले गोंयचे आनी ते घोव त्रास करता म्हणून हांवय घेवन रावताले 9 वर्सांनी म्हाका ते फ्रेंड एकले पोटा गावले तेजे फ्रेंड ते म्हाका सांगपाक लागले तेजे कडेन उलय आमी तेजे कडेन उलयलें हांव सांगतालें न्हू हांव समती पोटा वच म्हणटा म्हणून आनी ताका सांगलेलें पूण बोगसणें दिवंक जाय म्हणून ते पोटा गेले आनी 9 वर्सांनी ताका घोवान पोटा गेले तेन्ना फोन केलो लँडलायनीचेर आवयन घेवंक ना मागीर ते येयले परत फोन केलो तो म्हणूंक लागलो आपूण तुका व्हरता आपूण कंडिशन खूब कंडिशनां घातली आमी तेंगे म्हयन्याक तेंच्या फ्रेंडागेर आमचे बायबल क्लास आसताले प्रेज एंड वर्शीप बायबल क्लास जेन्ना हांव गेली तेन्ना ते म्हाका रडोन सांगपाक लागले अशें सांगलां व्हरता आपूण अशें सांगलां बोगसणें कंप्लीट जावंक ना रडपाक लागले बोगसणें कंप्लीट जाता तो चेंज जावंक जाय आसलो फॉरगिव एंड फॉरगेट तेन्ना तेणी आमची बायबल क्लास चालू आसतना तेन्ना ते सारके बोगसणें मागले रडोन आनी 2 दिसांनी फोन येयलो ताका घोव तुका व्हरोंक येता कांयच कंडिशन कितेंच नाका तुका व्हरोंक येता पूण 9 वर्सांनी बोगसण्याचेरूय आसा मागीर आपण जातात न्हू देवसार रावता न्हू मातसो पयलीं जातालें मागीर ताका भुरगीं बीन जालीं आतां कामाक बीन वयता आतां बरें हांव फोन करी पयलीं सो आमकां हेर वस्ती कश्यो मेळटल्यो जेन्ना आमी वायटाक वायट फारीक करिना देवान जें आमकां दवरलां स्वर्गाचे आशिर्वादाचें दायज आमकां केन्ना जातलें कोण उलयना जेन्ना आमी बोगशितलीं वायटाक वायट फारीक करची ना बेमानाक बेमान करून तेंच्या पासून आमी मागतलीं तेन्नाच देवाचें आशिर्वादाचें दायज आमचें जातलें आमकां कांय करपाची गरज ना फक्त आमी रोमन्स 5:5 म्हणटा न्हू आमच्या काळजान देवान मोग ओतयलेलो आहा बालदी ओतयता पळय तशी घसघशीत त्या मोगा वरवीं सगळें जाता पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या काळजान मोग ओतयलेलो आसा भाव जो शिकयतालो न्हू सो आमचेशी आसा जाल्यार आमकां बोगसणें दिवंक मोग करूंक कठीण सोंपें न्हू सो आमी आमचे वाटेन आमी बोगसणें दिवया देव पवित्र आत्मा कितें करूंक जाय त्या जिवितान देव काम करतलो हेर वस्ती आमी फुकट आहा ते फाटल्यान धांवचे न्हू आमकां कितें कर कितें घे विकतें तेंच आमी करया न्हू फुकट आहा त्यो वस्तू आमच्या फाटल्यान येतल्यो येना 2 शाबू घातल्यार 1 शाबू आपुणूच येता न्हू तुका कितें करचें पडटा तशेंच
जेन्ना तूं बक्षितलें मोग करतलें तुका कितें जाय तें फाटल्यान येतलें न्हू आमी गोवायकी आयकल्या न्हू हां सीक द किंगडम ऑफ गॉड एवरीथींग वील एडेड टू यू हां देवाच्या राज्याच्या नेम कायद्या प्रमाणे चला बोगसून मोगान चला मागीर कितें म्हणटा म्हणटकूच फाल्यांच्या दिसा विशयी हुस्को काडूं नाका फाल्यांचो दीस आपलो हुस्को काडटलो त्या दिसा जे नश्ट आसा तेच पुरो तुका देव कितें म्हणटा आमचो हुस्को केन्नाचो कालचो फाल्यांचो हुस्को न्हू आमकां फाल्यां म्हाजें कितें जातलें फाल्यां म्हाज्या कामार कितें व्हरोंक जाय कितें फाल्यांचें हुस्को न्हू आमकां देव कितें म्हणटा फाल्यांचो हुस्को काडनाका कित्याक फाल्यां येयना न्हू टुमारो नेवर कम टुमारो कम टुमारो नेवर कम ताका लागून देव सांगता फाल्यांचो हुस्कोच काडनाका त्याच दिसाचो हुस्को काडया खूब नश्ट आसा आमी कितें करुया फाल्यांचो हुस्को काडया आं आमी सोदया सर्गीचेर नेम कायद्या प्रमाणे चलया देवाचे येर वस्ती आमच्या फाटल्यान येतल्यो हां चड करून जेन्ना तुका बरें ब्लेसींग आसा न्हू तेन्ना तुका आशिर्वाद देवाचे मेळटा न्हू तेन्नाच देवचा तुका राग हाडपाक येतलो तेच तेचें काम स्टॉप करपाक तुका ब्लेसींग देवाचें कळटा आमी खंय थीर रावंक जाय ओके थँक्यू जिजस कितें शिकले आयज आमी बोगसोणें सोंपें आं हय फाल्यांच्या दिसाक हुस्को काडूं नाका हुस्को काडल्यार आमकां कितें जाता पिंजऱ्यान पडटा आमी आमीच न्हू आमी आमच्या फॅमिलीचो हुस्को काडटा तेन्ना आमी फॅमिलीक आमच्या हुस्क्यान घालता आमच्या भुरग्याचो हुस्को काडटना आमी भुरग्यांक पिंजऱ्यान घालता हां आमी हुस्को काडटा आमच्या भुरग्यांचो आमच्या घोवाचो आमच्या बायलेचो तेन्ना आमी तांकां पिंजऱ्यान घालता आमीच हुस्को काडटाना हां सुत्राय दुरा आमी हुस्को कोणाचोच काडच्यो न्हू देवाच्या हातीन घालया हुस्को काडल्यार आमकां कितें जाता तें कळ्ळें न्हू पिंजऱ्यान पडटली आमी न्हू आमच्या फॅमिलीचो हुस्को फॅमिली पिंजऱ्यान पडटली सो हुस्को काडपाचो सोडपाचें स्क्रिप्चर उलोवपाचें हुस्को येतलो भुरग्यांचो बीन न्हू तेन्ना आमी म्हणपाचें साम्स 91 आसा देव तांकां प्रोटेक्ट करता हांव कितलो 24/7 आमी आसूं शकता देव तेंच्या वांगडा आहा देव तो म्हणटा म्हाका तोच देव तेंच्या वांगडा आसा तोच म्हणटा तांकां हांव तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना आं आमी हुस्को काडूंक जायना देवाची भुरगीं देव राखता हां समजता आमी आमच्या भुरग्यां वांगडा घोवा वांगडा कितलो रावतलीं 24/7 कोण रावतलो देव रावता देवाक घालया न्हू कामाक लावया न्हू तूं पळय ओके कितें विसरूंक जाय कितें समजोंक ना हॅलो हां समजोलें फाल्यां आमी टेस्ट घेवया मागीर समजोलें म्हूण सांगलां म्हणून फाल्यां क्लास जावच्या पयलीं टेस्ट घेवया बडी हाडया आं बडी हाडया एक ग्रेस स्कूल न्हू हितून बडी ना सगळो मोगूच आनी सगळीं पास ह्या स्कुलान एग्जाम दिवच्या पासून पयलींच पास कित्याक तेणी आमच्या पासत फूल आमकां मार्क घालून दवरलेले आसा आमी सगळीं पास न्हू हां हे देवाचे फूल मार्क आमकां कांयच भिवपाची गरज ना
हॅलो. सो देवाक आमी आर्गां दिवया हे शिकोवणी पासत. सगळीं आमी उबी रावया. आमी सगळीं एकूच लायन म्हणया. हांवूच जाण आसा. दोळे धांपया आनी सगळीं म्हणया, हांवूच जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैतानाक, दुयेंसाक, पिडेक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. हांवूच जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैतानाक, दुयेंसाक, पिडेक, रोगाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैतानाक, दुयेंसाक, पिडेक, रोगाक, चामटेपणाक, हिमटेपणाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. म्हजी फॅमिली जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैतानाक, दुयेंसाक, पिडेक म्हजे फॅमिली वयर कसलोच अधिकार ना. म्हजी फॅमिली जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैतानाक, दुयेंसाक, पिडेक म्हजे फॅमिली वयर कसलोच अधिकार ना. म्हजी फॅमिली जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैतानाक, दुयेंसाक, पिडेक म्हजे फॅमिली वयर कसलोच अधिकार ना. म्हजी फॅमिली जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैतानाक, दुयेंसाक, पिडेक म्हजे फॅमिली वयर कसलोच अधिकार ना. हालेलुया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, rapa ra 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 pa 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 pa. Shikara ba ra ba ra ba ra ba ra 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 pa 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 pa. Apa ra 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 pa 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 ra 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 ra. Oh, shikara ba ra 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 ba. Oh, ra ba ra ba ra shikara ba ra 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 ba. Oh, shira ra 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 pa 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 pa. Pa ra 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 pa 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 pa. Apa pa pa ra 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 shikara ba ra ba ra ba ra ba ra 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 ra. Ha pa ra ba 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 ra ba. Oh, ra ba 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 ra ba. Oh, shikara ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra 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 pa 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 pa. Pa pa ra 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 pa pa ra 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 pa 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 ra 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 ra. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. सुर्गीच्या बापा आमी तुका वखणटा हे तुजे शिकवणे पासत. तुका आमी दिनवासता तुवें आमकां शिकोवन दिले, पूण आमी जायते आमच्या कोडण्यांनी ही शिकोवन तुजी पावोंक ना, पूण ती सुकण्यांनी पावली. तूं एग्जाम्पल दिवन आतां आमकां तूं शिकयता. हुस्को काडल्यार आमच्या जिवितान न्हूच आमच्या जिवितान आमच्या फॅमिलीच्या जिवितान कितें जाता. आमी हुस्को एक सैतानाचो व्हडल्यांतलो व्हडलो हुस्को. आमी जेन्ना हुस्को काडटा तेन्ना सैतानाच्या पिंजऱ्यान पडटा आमी. तें आमकां तूं शिकयता. त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गायता. तुजें जिवें उतर आमच्या बरोबर आसा आनी तेंच उतर आमकां स्वतंत्र करता ह्या पिंजऱ्यांसून भायर सरोंक जेन्ना आमी सैरानान येता तेन्ना. तशेंच तूं म्हणटाय कसलोच हुस्को काडूं नाका. तुका न्हेसपाचें जेवपाचें खाणा सगळें तुवें आमच्या पासत ऑलरेडी करून दवरला. असलो हुस्को काडटा तुज्यो वळख नासलेली म्हणटाय. आमी तुजी वळखता म्हणटकूच आमकां वळख आसा. तूं आमच्या सगळ्या गरजांनी पावता. आमच्या जिवितान तूं कितेंच उणें करिना म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. तूं तसोच म्हणटाय सो सुर्गीचें राज म्हणजे देवाच्या उतराच्या नेम कारण आमी बोगसोणे दिवं. वायटाक वायट आमी फारीक करूंक जायना. बेमानाक बेमान जो कोण आमकां बेमान करता वायट करता
तेजे पासून मागोवपाक तेजे पण बरेंपण करपाक तुवें आमकां आपोवणें दिलां. हे तुजी वळख आमकां दिता हितून आनी ते चोरगीचे आशिर्वाद हे दायज आशिर्वादाचे जायत जेन्ना आमी मोगान जियेता एकामेकाक बगसून जियेता एकामेकाक सैन्यान करता आनी तेजो मोग दाखयता तेन्नाच आमकां हे तुजें सुर्गीचे दायज आमचे सवय जातले. आमचेच न्हू आमचे सगळे फॅमिली सवय हे दायज आमकां मेळटले. ते पासून जेजू आमी तुका आर्गां दिता तुजी पेखोणी तुजी खोशी आमकां दिवपाक आनी तूं आमकां रोखडीच पेखोणी दिता तशेंच आमकांय तूं एक डिजायर दिता तुज्या उतरान कंटिन्यू रावपाक आनी तशें आमी डिसिजन घेतलां आमी बोगशिला जेजू तुज्या नांवान कोणी आमकां दुखयला कोणी आमकां सतयला तशें तुवें त्या खुर्साचेर बगशिलय बापा बोगूस तांकां ती नकळो कितें करता ती आनी तुवें जशें बगशिलय तशें आमी आमच्या दुखयल्ल्या आमच्या मोगाच्या आंगे देवक्तार बगशिता जेजू आनी आमी जाणा आमकां तुजें आशिर्वादाचें दायज जें कितें आमकां जायें तें आमकां फावो जालें म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच वखाणटान तुका दिन वाजता. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करतां.